Calling attention, Sri Vijay Sardesai. Fear and anxiety in the minds of people, especially the persons with disabilities and senior citizens who have to access government buildings and public transport, which are not barrier-free for such persons. The steps the government has undertaken to audit and prepare a plan to make all public infrastructure and government offices barrier-free for the persons with disabilities and for senior citizens. Sir, Accessible India campaign with the central fund. Under the Accessible India campaign, the government of Goa has undertaken significant measures to enhance accessibility in the public buildings. In the first phase, the government has identified a 30 number of buildings to be made accessible. The appointed agency, the Public Works Department, PWD, is responsible for executing these tasks. During this phase, the focus has been on non-civil work, which includes modification and installation that do not involve the structural change to the buildings. These non-civil works include installing ramp and handrails, setting up accessible signages, implementation tactile flooring, installing accessible restroom, providing assistive devices and technologies. In the second phase, the Accessible India campaign, the government of Goa through the PWD is in process of carrying out civil work. The phase involves the more extensive modification, which will include structural alteration to create barrier-free access, construction of elevators or lift, widening doorways and corridors, renovation existing facilities to meet accessibility standards. In phase 1, the work done for 41 crore 80 lakhs 466.3 under the Accessible India campaign, and this work was assigned to PWD. 20 buildings have been completed for the creation of barrier-free environment. Accessible India campaign state fund. In addition to the central fund initiatives, the government of Goa has allocated budget of rupees 9 crore for a state-sponsored initiatives under Accessible India campaign. This initiative aims to make the 45th number of the government building accessible to the person with disability. The implementation of this accessibility enhancement will be managed by the Public Works Department. The planned improvement under the state fund initiatives include construction accessible entryways and exits, installing the accessible pathways and parking space, upgrading the facilities to be the wheelchair accessible, ensuring auditory and visual aids are available for the individuals with hearing and vision impairments, modifying interior to include accessible sittings, service counters and other public amenities. White order dated 4/10/23, Chief Secretary has nominated PWD as the nodal officer for carrying out the audit of all the government buildings to formulate the guideline for the effective implementation to maintain the standard as per Accessible Standard outline in the Right Person with the Disability Act, RPWD Act of 2016. By undertaking these initiatives, the government of Goa is committed to create an environment where the person with disability can access the public building and services without barrier. In the view of above, there should be no fear and anxiety in the mind of the people, especially the person with disabilities. Circulate kar de. Okay, circulate. Circulate kar same de. Honorable Speaker, Yes. in this issue, as the Honorable Chief Minister has said, as far as the buildings are concerned, as far as the transport is concerned, Section 41 of the Persons with Disability Act 2016 speaks of, I'll just read this, facilities for persons with disabilities at bus stops,
railway stations and airports conforming to the accessibility standards related to parking spaces, toilets. I'm talking about at bus stops, because that you will have to start making. Our bus stops are simply bus sheds. In B, it speaks of access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of transport. That means whenever these old buses are there, even some step if they can be made, make it compulsory for them to put it. And even the Kadamba buses, because that will give them that at least to move. I'm not saying everyone should have that back door opening and put a wheelchair, but at least that what can be done, because this is provided here. So if anything else, assurance. Sri Because sir, Lobo, Sri Michael Lobo. I am the mover. Mara. Jack Pelur. He's a mover. He's a mover. Speaker sir, मुख्यमंत्र्यान एक बरो व्हडलो फिगर दिला. In the first phase, work done of rupees कितले 41 crore है. 41 crore there. शे ते कोटी बी म्हाका पळयल्या भंय दिसता सारखे. स्पीकर सर, एक खरी खबर आहा की स्नेल स्पेस म्हणटा पळय अशी सारकी स्लो आमचें काम चालू आहा. आयकुपाक बरें दिसता, पूण एक स्टेटमेंट जर वाचलो तुमी, there is no point in organizing events if newly constructed buildings are not going to be accessible for persons with disability. हो स्टेटमेंट कोणाचो म्हजो न्ही. हो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा एवेलिन डिसा म्हणटाली, ताजो हो स्टेटमेंट. हो पयलो हांव तुमकां स्टेटमेंट वाचून सुरवात करता. स्पीकर सर, हो मुवमेंट बॅरियर फ्री आनी डिसेबल्ड फ्रेंडली करपाचो जो आहा, हो जो स्लो चलता हांव जे म्हणटा, तर सरकार जर येदो व्हडलो इशू इग्नोर करूंक लागले जाल्यार प्रायवेट कंपनी नेक्स्ट जातले, तेच करतले. एक घरांतले भायर सरले, बस धरली आनी गव्हर्मेंट ऑफिसान गेलो, हें एक नॉर्मल मनशाक इजी. पुणून दीस बिकम्स अ चॅलेंजींग टास्क फॉर डिफरंटली एबल्ड पर्सन. स्पीकर सर, 2011चे सेन्ससा प्रमाणे 33,012 लोक डिफरंटली एबल्ड गोंयांत आसात. तातूंत जर तुवें सिनियर सिटीजन एड केले जांकां मोबिलिटी इश्यूज आसा, जाल्यार नंबर ऑफ पीपल हू नीड बेटर एक्सेसिबिलिटी ही वाडटा. 26 डिसेंबर 2022 सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान एक पेपराक सांगलें की दो द टेंडर्स वर फ्लोटेड अबाउट 4 years ago, we have sped up the work of making buildings accessible for specially abled persons. We will complete the work in 4 months. We have planned to make 200 buildings disabled friendly. हो आमचो स्टेटमेंट बाब सुभाष फळदेसायाचो, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर. 5 फेब्रुवारी 2024 म्हळ्यार 2 वर्सां नंतर एक रिप्लाय आमकां असेंब्लीन मेळटा की 45 बिल्डिंग्योच आयडेंटिफाय जाल्या म्हणून. तो म्हणटा 200, हांगा येतात 45. ताजे खातीरूच हांव हें स्नेल स्पेस म्हणटा तें स्पीकर सर जस्टिफाय करता. म्हाका दिसता ते भशेन अशें की आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलां की चीफ सेक्रेटरीन ऑर्डर काडल्या आनी PWD नोडल एजन्सी म्हणून अपॉयंट केल्या. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच म्हज्यान म्हणूंक जायना की तुमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या हातान हें दियात म्हणून. नाजाल्यार हांव म्हणपाचो ताणें पर्पल फेस्ट बरें केलें, हें केलें, चल ताजेच हातान हें सगळें दी म्हणून. पूण तें आतां म्हणूंक मेळना, कित्याक तुमी ऑर्डर डेटेड 4/10/2023 चीफ सेक्रेटरी हॅज नॉमिनेटेड PWD एज नोडल ऑफिसर. सो आतां स्पीकर सर 23तल्यान आज मेरेन कितें जालां हें जर विचारपाक गेले जाल्यार आमकां उत्तर अशें दिलां, एक्शन इज इनिशिएटेड टू मेक ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स डिसेबल्ड फ्रेंडली इन अ फेज्ड मॅनर एंड द सेम इज अंडरटेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस. हें म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर गेले खेपे. म्हणटकर प्रश्न कितें आशिल्लो, the list of all government buildings that are not disabled friendly, along with the details of that the buildings are fitted with requisite facilities such as ramps, lifts, the cost of the facilities and the time period for implementation. उत्तर स्पीकर सर दिता तेजेर सरकार सिरियस आसा अशें दिसना. न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सायक्लोन शेल्टर्स हे खंय जाल्यात, सगळे तालुक्यांनी जाल्या. पंचायत घर जालां रेश मागोस, गोवा वेल्ल्या, सोडिया, सिओले. These are not accessible for persons with disability. I mean, I've got documents to prove this. Taj Mahal जो आहा स्पीकर सर, उदळ हांव मुखेलमंत्र्या कडेन गेलो उलोवपाक. एक भुरग्यांचो इशू, तो एक
हाजेर पेपराचेर रोखडेंच आयलें की जे ताज महालाक सदां क्रिटिसायज करता तो आनी मुखेलमंत्री बरें कितें उलयतात म्हणून सो कितें ताज महालाची डील केल्ले भशेन सो आतां तो न्यूली रिनोवेटेड ताज महाल जाला म्हणल्यार कला अकादमी तोय एक्सेसिबल ना फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मोपा एअरपोर्ट ना स्पीकर सर सो हाजो अर्थ कितें की एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणल्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही स्पीकर सर ताका रेट्रोफिटींग तो म्हणटा ते भशेन लिफ्ट्स एक्सेसिबल टॉयलेट्स ब्रेल सायनेज टॅक्टायल सायनेज रिजर्व पार्किंग हे सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डींग ज्यो जाल्या तातूंत आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डींग ओपन करचे पयलीं तांणी NOC हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोझिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें थंय तुमकां कसलो टॅक्स बी पडचो ना तो म्हणटो रॅम्प कर हें कर आनी केलें जाल्यार सारकें आहा म्हणून सो फायनल कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट मेळचे पयलीं ह्या स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान NOC घेवची अशें PWDन डिसिजन घेवं येता मुखेलमंत्री PWD मिनिस्टर आहा नोडल एजन्सी आसा आनी आज हें कॉलिंग एटेन्शन रिप्लाय करता स्पीकर सर एक अशें म्हणणें आहा की इम्प्रुवींग एक्सेसिबिलिटी ब्रिंग्स अबाउट इन्क्रीज्ड क्वॉलिटी ऑफ लायफ क्रिएट्स मोर इंडिपेंडन्स एंड बेटर सोशल इंटिग्रेशन हें सोशल इंटिग्रेशन म्हणजे चड गरजेचें नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स बट ऑल्सो सिनियर सिटिजन्स जाणटे लोक जे आहा गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी वता मोबिलिटी तांकां इश्यूज आहा तांकां आनी पब्लिकाक पसून हें सोशल इंटिग्रेशन जावपा खातीर हें आमी कॉलिंग एटेन्शन हाडिल्लें आहा देव बरें करूं आयचो जो मुद्दो आहा कॉलिंग एटेन्शन टेबल्ड बाय बाब विजय सरदेसाय एंड कालूस बाब हो इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर 2012 ह्याच सभागृहान हांवें क्वेश्चन मांडलेलो आनी हो क्वेश्चन बरो लेंदी गेलो आनी मिनिस्टरान रिप्लाय दिलो तितून आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरान तेणें रिप्लाय दिताना तेणें उणशे 10 मिनटां उलयलो हेचेर की this government will do all the things required for person with disabilities or special children asu accessibility to beach asu आणि तेन्ना आमी मुद्दो काडलेलो की बार्देजान खंयची बिल्डींग एक्सेसिबल आहा फॉर PWDs ते आमकां दाखय म्हणून खंयची बिल्डींग एकूय ना स्पीकर सर आयज हे गजालीक आयज 12 वर्सां जाता स्पीकर सर 12 years and we are still talking about giving them ramp giving them these are small things speaker sir we do not require accessible India campaign central fund तो व्हडले ने बिल्डिंगींग आतां आहा तेका यूज कर हे बारीक वस्तू आमी मागता स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की he was there also in this assembly he was chairman of GSIDC हांव म्हणटा की आतां जे म्हापशां बार्देजान आसूं कित्याक पणजे आतां स्मार्ट सिटीन घोडे केलां आसतलें ना एक स्मार्ट सिटीन केलां आसतलें पूण आख्खे बार्देजाचें उलयता हांव स्पीकर सर कितलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा कितलीं स्कुलां आहा कितलीं गव्हर्मेंट एडेड स्कुल्स आहा आनी कितलीं गव्हर्मेंटाची स्कुलां आहा ही म्हापसा कोर्टान स्पीकर सर म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें तेदूस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कोर्टान हांवूय आसलो थिंगा आतां तेका वयर कसो व्हरप 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो तेका सेकंड फ्लोरार वचपाक जाय आसलो सेकंड फ्लोरार 4 जाण मनीस उबारून तेका सेकंड फ्लोरार व्हरता लिफ्ट ना थिंगा टॉयलेट आहा म्हणल्यार थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां कांयच ना म्हणजे दवरपाक कांय ना थिंगा म्हणजे ही स्थिती जी जाल्ली आहा आमचो चीफ मिनिस्टर PWDचो मिनिस्टर आहा आनी चेअरमॅन GSIDCचो आहा तेणें ताबडतोब आयज आमकां सगळे सभागृहाक एक उतर दिवचें की आपूण फाल्यांच्यान ही कामां सुरवात करता म्हणजे दीज आर स्मॉल थिंग्स स्पीकर जर व्हडले कोट्यांनी पयशे नाका एका कोट्यांनी पयशे नाका हांव सांगता तुमकां 2 कोटी भितर एक बारीक गजाली जाग्यार घालूंक जातले लायक रॅम्प गोईंग अप ते होल्ड करपाक तेका हँडल मागीर थिंगासर लिफ्ट थोडे बिल्डिंगेचे लिफ्ट चलत ना सब रजिस्ट्राराची बिल्डींग म्हापसा जी आहा
ती आतां लिफ्ट सारकी गेल्या कित्याक असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून लिफ्ट सारकी गेली म्हणजे कोणाक काय पडोनूच वचोंक ना स्पीकर सर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आय नो ही इज डुईंग लॉट ऑफ वर्क सगळे डिपार्टमेंटाचे फायनली तेजेच कडेन येता पूण हे पर्सन वीथ डिसेबिलिटी एक्सेस तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां स्पेशल रूम बसपाक तांकां जे जे वस्तू लागता हे सगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी पयल्यो प्रोवायड करच्यो हे उतर आमकां चीफ मिनिस्टरा कडसून आयज जाय स्पीकर सर बिकॉज ही इज होल्डिंग बोथ द पोर्टफोलियोज जे फायनान्साचो मिनिस्टर तो जीएसआयडीसीचो चेअरमॅन the chief minister. You don't have to hold portfolios. अरे ना PWD त्याच्याच This कडे alone means that there is Sir, a sir. chief minister for town planning, there is chief minister for tourism, there is chief minister for कोणतो fisheries. तो बाबा ओगी पळयता घुसपाता. पूण अशे सगळे चीफ मिनिस्टर आहा स्पीकर सर प्रूफ जाले तो उलयता ताजेर पळय चीफ मिनिस्टर फॉर टुरिझम सारकें प्रूफ जालें स्पीकर सर हाजेर कित्याक तांचोच आमदार सांगता इज इन चार्ज ऑफ दीस एंड दॅट एंड इज द मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी See, the work which will be executed will be by GSIDC or PWD. So, CM is the minister for both. हांव मागता CM कडेन हे तांकां आमी करून दिवपाचो आमचो कायदो स्पीकर सर हे वी आर स्पीकिंग इन पार्लमेंट म्हणजे पार्लमेंटानूय प्रायम मिनिस्टर उलयला हे फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टरूय खूब फाटी उलयता आदलोय मुख्यमंत्री उलयता पूण आमी दिवंक पावोंक ना आयज पासून दिवंक पावोंक ना हे दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर थँक्यू श्री दिगंबर कामत स्पीकर सर हावसाचे मुखार जें कॉलिंग एटेन्शन आसा आनी जाचेर आमी आज सगळे जाण डिस्कस करतात तें अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग एटेन्शन आहा रायट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट जो आसा हो रायट आमी पयलीं एक तेप आशिल्लो की आमी तांचे कडेन दयेन पळयताले काकुटायेन पळयताले आज हो तांचो रायट आसा हें तांकां दिवपाकच जाय जें कितें तातूंत भितर प्रोवायड केलां आतां बाब कालूश म्हणपा लागलो पळय बस स्टॉपाचेर तर इट हॅज टू बी फ्रेंडली तुगेले सिनेमाक गेले इट हॅज टू बी फ्रेंडली हें तांकां दिवपा जाय दीस इज देर रायट आनी जगभर सगळे कडेन तांकां त्या भशेन आसता म्हणजे तांकां पार्किंग सेपरेट आसता तांकां खंय गेले जाल्यार तांकां ट्रान्सपोर्टाचें हें सेपरेट आसता अशा पद्दतीचें चलता गोंयाक म्हाका दिसता एक नव्यो बिल्डिंग्यो ज्यो जातात सरकाराच्यो थंय सँडींग इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसतलीं अशें हांव गृहीत धरतां की दे हॅव टू बी दीस डिसेबिलिटीज फ्रेंडली म्हणजे ताजे प्रमाणे एक्टा प्रमाणे ते प्रोवायड करपाक जाय प्रश्न उरता तो ओल्ड बिल्डींग इतल्यो आसा की थंय करप कितें ताजेर सरकारान मातशें लक्ष दिवपाक जाय ताजेर प्रायोरिटी घेवन म्हणजे ज्यो बिल्डिंग्स आर फ्रिक्वेंटली विजिटेड त्या बिल्डिंगेनी इमिजिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें जर प्रोवायड करत जाल्यार खुबशी रिलीफ त्या लोकांक मेळटली म्हाका याद जाता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या वेळार तांणी एक मुवमेंट केल्लो की आमी पिक्चरां कशीं पळोवप हातूंत ESGच्या थिएटरां भितर आनी तेन्ना मागीर मिटींग जावन डिसिजन जालें की तांचे खातीर एक ल्हानशें कॅप्सूल लिफ्ट बसोवप आनी तातूंतल्यान तेन्ना म्हणजे हावेलीन दिसा होच तेन्ना तांचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी तातूंतल्यान एक कॅप्सूल लिफ्ट थंय तयार जालें ताचो फायदो तांकां पिक्चरां पळोवपाक वचपाक जालो आज सगळे कडेन हो तांचो रायट जाल्लो आसा आनी आमी तांचो रायट तो डिनाय करपाक शकना वी हॅव टू मेक प्रोविजन म्हणजे चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा आनी टायम बाउंड करचें म्हणजे ओल्ड बिल्डिंग्स खूब आसा जेन्ना पयलीं नाशिल्लें हें थंय चड प्रॉब्लेम जाता ते नवे बिल्डिंग्स आसा तातूंत ते रॅम्प करतात तातूंत ते रेलिंग लायतात थोडे कडेन थोडे बिल्डिंगेक लिफ्टी आसा थोडे बिल्डिंगेक लिफ्ट ना जाल्यार थंय कितें जाल्यार ऑल्टरनेटीव करचो पूण ते आत्ता ताजे बरोबरच ते बस स्टँड आसतात बस स्टँड म्हणपा वाटना बस स्टॉप म्हणना बस स्टँड आसतात मोठे जंक्शन आसतात बस स्टँडाची थंय तांचे खातीर सेपरेट अरेंजमेंट किंवा आनी खंय हॉस्पिटलांक गेले जाल्यार तांचे खातीर वेगळो अरेंजमेंट हे पार्किंगा खातीर सेपरेट जागो आनी तांचे भितर त्या गाडयेक त्या जाग्यार गाडी दवरली दुसऱ्यान कोणें जाल्यार ते सामकें ताका पेनल्टी सारके मारता ते काकूट करना कोणाची अशें मातशें जर एक प्रोविजन ज्या जाग्यार फ्रिक्वेंटली विजिटेड बिल्डिंग्स आसात त्या जाग्यार सुद्दां जर हें इमिजिएट जर इम्प्लिमेंट करत खुबशी रिलीफ तांकां मेळटली अशें हांव मागतां ते मुख्यमंत्र्यान करची अशें ताचे कडेन विनंती करता Because sir, when it comes to disabled persons, because sir, I would like to point out the Goa SDG index जे आमी हे बुक प्रिंट केला हो प्रिंट केला तो बरो आसता पूण मुख्यमंत्री आतां जायते सांगता पूण म्हाका दिसता की सरकार
खंय तरी आज चुकला आनी ह्या बुकाचेर प्रिंटूय करपाक चुकला आनी SDG 10 आनी 10.2 वी टॉक अबाउट रिड्यूस्ड इनइक्वॉलिटीज आनी इन रिड्यूस्ड इनइक्वॉलिटीज आम बुकाचेर चोयलें जाल्यार there is nothing of providing anything for these disabled people. Biggest failure of Goa government today. We are trying and we have seen that our state talks of becoming number one in these SDGs. And when we are talking about becoming number one in press, the actual situation over here, 10.2 should talk about what we should be doing to make sure that we become number one. But here bukacher printui na, आणि हेजे कांयच बरयलो ना की वॉट वी आर गोइंग टू डू बिकॉज गोल 10 which strives to reduce inequality within and among countries by empowering and promoting the social, economic and political inclusion of all, including persons with disabilities. आमगेलो जर तर लास्ट स्कोर चोयल जाल्यार SDGचो on goal number 10 it shows we are in yellow. Green आहे ते जायत बरे असताय. So yellow is 50% or 50% less. That means आम्ही आता हे रॅम्पाचे उलयताय आमकां तेजे भायर आमकां कांय कळना हाव वी आर गोइंग टू मेक देम सोशली इकॉनॉमिकली पॉलिटिकली इन्क्लुसीव आम वयल्यान तेंगे पयशे स्किमी पयशे सारके दिनाय तो टॉपिक सेपरेट सो वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ रॅम्प्स बट वॉट आर वी गोइंग टू डू टू मेक देम एम्पावर्ड अँड टू ब्रिंग आवर SDG गोल नंबर 10 अप वी नीड टू हॅव अन एश्युरन्स टुडे की SDG गोल नंबर 10 ह्या बुकाचेर प्रिंट आनी करपाची गरज आहा एक अमेंडमेंट हाडून आनी एक भितर इन्क्लुसीव घालपा जाय की ह्या वर्सा ह्या फायनान्शियल बजेटाक कसली वर्क ऑर्डर पावस करतलो दॅट वील इम्प्रूव आवर स्कोर इन द SDG गोल नंबर 10 दॅट इज वॉट वी वॉन्ट एश्युरन्स ऑन दीस फ्लोर फॉर टुडेज दीस कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर थँक्यू. श्री विरेश बोरकर. खूप गरजेचो हो विशय आसा आनी ह्या विशयाचे पयलू पासून आमी उलयल्ले पण अजून पर्यंत तेजें सॅटिस्फॅक्शन तरी कोणाकूच मेळोंक ना. मेन म्हटल्यार आतां तुमी स्मार्ट सिटी पळयता स्मार्ट सिटी आतांच आमी नवीनूच कन्स्ट्रक्ट केल्या आनी स्मार्ट सिटीन जे डिजेबिलिटीचे आमी उलयता पर्सन विथ डिजेबिलिटी स्मार्ट सिटीनूच ते स्पीकर सर आमी तो आतां रिफर डिजेबिलिटी वर्डच्या ऐवजी दिव्यांग किंवा डिफरंटली एबल्ड असो रिफर करता. एक्चुअली तो घेता आसतना सुद्दां तसोच घेवपाक जाय आसलो एक तर दिव्यांग म्हणून किंवा डिफरंटली एबल्ड म्हणून तसोच वापरतो सगळ्यांक. ओके स्पीकर सर आतां स्मार्ट सिटीन तुमी पळयता आसतले बस स्टॉप स्पीकर सर बस स्टॉप जे आसा आमी आतां उलयता आसतना बस स्टॉप जे आसा ते बस स्टॉपाक नॉर्मल मनशांक पासून बसपाक बस स्टॉप सारकें ना थंय बसपाक बेंचीसूच ना असले बस स्टॉप आसा. आनी जेन्ना आमी उलयता की सिनियर सिटीजन जावं स्पेशल जे आमचे आसा तांकां बरे भशेन आमी सगळे फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. तुमी पळयता आसतले फुटपाथीचेर पासून आमी चलोंक वयता ते स्टेप्स आसा थंय समज व्हिलचॅर वयतली नाल्यार व्हिलचॅर वयतली नाल्यार ताका लेवलिंग ना. स्पीकर सर हें खंय ना खंय स्मार्ट सिटी आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना स्मार्ट सिटीन हें पयलू इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आसलें आनी ही फॅसिलिटीज मेळपाक जाय आसली. स्पीकर सर आतां प्रमुख्यान जेन्ना हांव रिप्लाय वाचतालो त्या रिप्लायान अशें आसा की PWD इज अ नोडल ऑफिसर जें सगळें सेटअप करतलें नाल्यार PWD आसा. आमी PWDच्या जुंता हावजाचें ऑफिस आसा थंय जुंता हावजाच्या ऑफिसान समज वचून गेले जाल्यार तेंची एवरी नाव एंड देन लिफ्ट बंद आसता आनी थंय जुंता हावजान PWDचें वयर ऑफिस आसा BDOचें ऑफिस आसा आनी थंय एकटो जो पर्सन विथ डिजेबिलिटी आसा हो राकेश नायक म्हणून हो एवरी नाव एंड ताका सफर करचें पडटा आनी तशें कितलेशे जाण सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां सफर करचें पडटा. आमी एवरी नाव एंड देन आमचो PCक फोन मारता इंजिनियरांक फोन मारता आनी ते रिपेर करता परत हें करता पण हेज्या बाबतींत आजून पर्यंत सोल्युशन येयल्लो ना. 15 दीस लिफ्ट बंद आसता. स्पीकर सर जेन्ना आमी तांकां सगळी जी प्रोवायड करपाक जाय फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाय ती टायमली प्रोवायड जायना. अशे बाकीचे कितलेशे डिपार्टमेंट्स आसात कितलेशे इन्स्टिट्यूट्स आसा हितून आजून पर्यंत ते जाल्ले ना. जावं ते स्कुलां पासून खुबशे स्कुलांनी स्पीकर सर आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना. हांव पयल्यांदा आनी एक विचारपाक सोदतां आमच्या एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान ही फॅसिलिटी आसा काय कितें हेंय जाणून घेवपाक जाय कित्याक पयलू आमच्या घरांतल्यान चालू करपाक जाय आनी म्हाका हें CMा कडल्यान आन्सर जाय जाप जाय की आमच्या एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा काय कितें. स्पीकर सर आनी एक
आमच्या गोवा वेल्या पंचायत घर एक नवीन पंचायत घर बांदलेलें आसा आनी ताका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो सीएमा कडेन केल्लो पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेगांच्या बेगान हांगा दिवचो आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता वयर चडपाक मेळना ते बंद उरता तांकां कांयच काम करूंक मेळना सो सीएमान एश्युरन्स दिवचे हेजेर कितें हे बेगांच्या बेगान आपूण इम्प्लिमेंट करून घेतलो म्हणून आनी फॅसिलिटी प्रोवायड करतलो स्पीकर सर आतां कितल्योश्यो पंचायती आसा पंचायतींनी जे सेम फॅसिलिटी मेळोंक जाय ह्यो पंचायतीन आजून पर्यंत ना हेजेर ऑडिट करपाचें आनी ऑडिट पंचायती जावं स्कूल आसा इन्स्टिट्यूट आसा एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा हेजेर टोटल ऑडिट करपाचें आनी खंय ना थंय ह्यो फॅसिलिटी बेगांच्या बेगान प्रोवायड करपाचें आनी PWD जो आमी डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्या डिपार्टमेंटान हें पयलू जावपाक जाय तेंच्या डिपार्टमेंटान जुंता हावस जी बिल्डींग आसा सामकी इतली वायट परिस्थिती दिसता स्पीकर सर परत परत हांव मेन्शन करता हेजे पयलूय सांगलेलें आसा परत परत म्हटलं आयज अशें आमकां फोन येता एवरी नाव आमी बसून वयता तेन्ना आमकां चलत वयचें पडटा सगळ्यांक चलत वयचें पडटा सो हें जावपाक जायना आनी खंय ना खंय कितें तरी ओल्ड लिफ्ट आसली खरी पूण ती कितें ना कितें कशी ना कशी रिपेर करून घेवपाक जाय थँक्यू स्पीकर श्री निलेश काब्राल कॉलिंग अटेन्शनचे उलोवपाक खूब रावलो स्पीकर सर आमी पळयता की जे कंटेन्शन आसा ऑनरेबल सीएमाचे आपणाचे रिप्लायनूय दिल्लें आसा की Chief Secretary has nominated PWD as a nodal officer for carrying out the audit of all government buildings to formulate guidelines for effective implementation to maintain standards as per accessible standard outlined in the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016. त्याच्यानंतर खूप पाटी हो ॲक्ट स्पीकर सर चेंज जाला आज आमी म्हणटा थोडे लोक बॉन्ड स्पेशली आसता आमचे मतदारसंघांनी सीएमान पयर येयला आनी पयला 3 स्कुलां आसा त्यांची परिस्थिती कशी आसा तें आमकां खबर आहा वी आर इन टू दॅट सिस्टम पूण आज म्हाका दिसता होलिस्टिकली आज सीएमाने बरें केलां की डिसेबिलिटी कमिशनर केला पूण डिसेबिलिटी कमिशनर करतरी डिसेबिलिटी कमिशनराक ताका पावर दिवपाक जाय PWD नोडल एजन्सी जालीच पूण म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनराक जेन्ना केला आय थिंक ही इज एन्टायटल्ड फॉर द एन्टायर डिसेबिलिटी मुवमेंट ऑफ गोवा आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय तेजे म्हाका दिसता वासपूस करून वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जे डिसेबिलिटीचे वस्तू करूंक सोदता ऑनरेबल सीएम ती मे बी थोडे कडेन पॉसिबिलिटी जावचें ना कित्याक पयलीं बिल्डिंगां बांदलेलीं आहा ती सारकी स्टॅकेसी आसा ताका एक्सेसिबिलिटी दुसरे सायडीन करपाक जायना लिफ्ट घातली जाल्यार एक्सेस जाता पूण थोडे पोरणी गव्हर्मेंट बिल्डिंगान एक्सेस जायना सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन सो म्हाजे ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट आहा की जरी तरी PWD हांवें पयला PWD कशें काम करता तेजें हांव कांय उलयना पूण PWD नोडल एजन्सी केली फक्त दाखोवपाक केली पूण जावचें ना स्पीकर सर म्हाका डिसेबिलिटी कमिशनर जे ऑनरेबल सीएमान केल्लें आसा गेले फावटी आनी तेजे बजेट स्पिचानूय केल्लें आनी आतां एक मनशाक जो इंडिपेंडंट दिल्ले आहा ताका म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी घालपाक एक रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हूण दिवपाक पडटलें आनी PWD बाकीच्या डिपार्टमेंटांक तांकां एन्टेंगल करून ही वील हॅव टू फायंड अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन आज हांव पळयता की गव्हर्मेंटान म्हाजेच मतान हांव नांवां घेयना की PWD डिपार्टमेंटानूच तो ड्रायव्हर पयलो बरो आशिल्लो अंडर सेक्शन 17 एक्टान चेंज जालें की आफ्टर ही इज बिकम डिसेबल्ड सबसिक्वेंटली ही हॅज टू बी प्लेस्ड इन टू अ सुटेबल जॉब आणि सुटेबल जॉब वॉट ही कॅन डू इफ ही कॅनॉट डू देन ही शूड मेक टील सुपरनेशन अ पोस्ट शूड बी क्रिएटेड फॉर हिम हे म्हाका दिसता खंयचें डिपार्टमेंट करना स्पीकर सर आनी खंयचेच ऑटोनॉमस बॉडी करना आनी कांयच करना स्पीकर सर सो वी हॅव टू लूक इन टू द हॉलिस्टीक पिक्चर आनी डिसेबिलिटी जे आज हितू आसा सिनियर सिटीजनूय आसा सिनियर सिटीजनाचे म्हणटा आमी सांगता की बँकान सिनियर सिटीजन लायन गव्हर्मेंटान हितू खंयचें तर करपाक जाय सिनियर सिटीजन लायन वेदर इट इज प्रॉपरली फॉलोड वेदर इट इज एफेक्टिवली फॉलोड हे म्हाका दिसता विथ द सेटिंग अप ऑफ द डिसेबिलिटी कमिशन आय थिंक वी हॅव टू empower him with all these necessary steps to see that whatever is required for this disability, whether it is senior citizen, whether it is disabled people, even in my constituency, senior citizen forum, before even social welfare could give cards, they had started their senior citizen forum and they were giving cards of their own with stamp and here to identify people with 60 years. So, ashe karun active lok khub asa speaker sir and we should involve this to get this done. Ekूच सांगता चड उलयना speaker sir. एकूच सांगता की जे आमी सदांच उलयता की एलिवेटर्स लिफ्ट जे आमचे बिल्डिंगान स्पेशली गव्हर्मेंट बिल्डिंगान चलना तितू ऑडिट करताच पूण म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा वी हॅव टू मेक सिस्टम्स वेर असले गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जेन्ना लिफ्ट बी आसा वी शूड सी दॅट दे आर टोटली गिवन ऑन अ
मोशन म्हणजे कशें म्हणजे ताका जे पेमेंट दिवपाक जाय रिपेर करपाक आनी कितें करपाक जाय शूड बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल ब्युरोक्रसी एंगल अशें केलें जाल्यार फुडें मागीर त्यो लिफ्ट गव्हर्मेंट बिल्डिंगान बी चलतली स्पीकर सर नाल्यार चलचें ना कित्याक हांवें पळयलां की खंयचे जर कोण आतां टेंडर जे गव्हर्मेंटाचे आसा जे व्हडले व्हडले लिफ्टीचे जे एएमसीज आसता हें आसता ते करना सो इवन PWD एक्चुअली मूव करता तांकां दिवपाक एक्चुअली GSR स्पेसिफायज that if it is a OEM operation म्हणजे कोणें जर मॅन्युफॅक्चर केला डायरेक्टली ताणें 5 वर्सां 7 वर्सांनी जे पेमेंट सिस्टमाचें पळोवपाक जाय स्पीकर सर हे सगळे जर जाग्यार घातलो ऑनरेबल CM करूंक शकता हे CMान करचें अशी विनंती करता आनी जो कॉलिंग एटेन्शन जो सिरियस मोडान हाडलेलो आसा आमचे कलिगान फॉर डिसेबिलिटी आमचे कालूस बाबा आनी विजयन बाबा हाडला इट हॅज टू बी टेकन सिरियसली आज आमी सगळे आसा हांवें पळयता इवन आमचे मतदारसंघात आमदार आशिल्ले तेही थोडे आतां डिसेबल्ड जाल्ले आसा म्हणजे दे हॅव बिकॉज दे वर गूड बिफोर सो अशें न्ही की लोकांक केन्नाय कितें जावंक शकता पूण दॅट इज वाय वी हॅव टू टेक इट सिरियसली ट्राय टू मेक द लायफ इजी एंड एज पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट वी शूड लूक इन टू दीस एक्सपेक्ट सिन्सियरली एकूच स्मार्ट सिटी डिसेबल्ड केल्या अशें जावचें ना एंटायर गोवाक वेरियस एटलीस्ट गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सान ह्यो गोश्टी मातशें करूंक पडटले स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे कॉलिंग अटेन्शन आसा जे आमचे फिजिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी सिनियर सिटीजन एक्सेस करपाक आतांच जशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी सगळ्या कलिगांनी उलयलां बाब विजयान उलयलां की हेच्या खातीर जेन्ना नवीन बिल्डींग जाता तेन्ना ते एक प्रोविजन आसपाचें ताचें सिग्नेचर आसा विच इज करेक्ट मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आपूण हे PWD डिपार्टमेंटा मार्फत करता म्हाका एकूच कितें आसा जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा तांकां रॅम्प आनी लिफ्ट ही दोनूच सोल्युशनां ना खुबशीं सोल्युशनां आसा त्या खातीर तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन डेजिग्नेटेड इंजिनियर कित्याक आज प्रत्येक हातून डिपार्टमेंटान सुपर स्पेशालिटी जाल्ली आसा हू कॅन रियली आयडेंटिफाय की हे बिल्डिंगेक कितें कितें जाय डिसेबिलिटी लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक आनी हू कॅन मॉनिटर दॅट वर्क नाजाल्यार खुबशे टायमाक कितें जाता ते टेंडर येता आमचे रुटीन इंजिनियर सगळे पळयता करता हांगा केन्ना केन्ना कशें आसता रुटीन काम करपाक सुद्दां प्रॉब्लेम करता सो हे काम करपाक तांचे आनीक तेतून ते मिस्टेकी करतले हे मिस्टेकी तांच्यांनी करपाचे न्ही हांकां जे आमी आज फॅसिलिटी दिता हे ह्या लोकांनी मागपाची गरज ना हो तेंचो रायट आसा आनी हे आमी मस्ट करपाक जाय हे कित्याक आज कोणायकूय गरज आसा आज जर तुमी सर्वे करशात जाल्यार पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी सिनियर सिटीजन हांचे जर पॉप्युलेशन पळयशात आणि जर तुम्ही पयलींचो सर्वे काडशात जाल्यार पॉप्युलेशन डेफिनेटली वाडलेले आसतले सो त्यामुळे हांव परत रिपीट करना कोणी सगळे सांगलेले ते एक जो तांच्या डिपार्टमेंटान हू हँडल्स दीस इशू स्पेशली वेन इट कम्स टू डिझायनिंग अ बिल्डिंग ही शूड बी अ एक्सपर्ट who can say like this is the thing which has to be done and it should not go through a routine engineer. It is a question, sir. Thank you. Ruza Fernandez. Because it's what disability so issue एक पार्ट आहे याच असेंब्लीन उलयलो की डिसेबिलिटी लोकांक जाता तितले फॅसिलिटी दिवपाक कितें आसता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता तितले तांकां फॅसिलिटी दिवपाक आनी सीएमांनी आतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजली दिलेले आहा ताका लागून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा सीएमाक तशेंच कितें जाता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता सिटीनी जावं जेन्ना तो वयता तेन्ना टॉयलेट फॅसिलिटी इम्पॉर्टंट आनी टॉयलेट फॅसिलिटी आतां खुबशे आमचे भाव उलयलेले आहा मात टॉयलेट फॅसिलिटी एवरी 300 मिटर म्हाका दिसता सिटीनी जावं हूंय क्रावडेड एरियांक फुटपाथांचेर ही टॉयलेट बांदपाची गरज आहा कित्याक फुटपाथ आमची सगल्याकूच आहा पणजेन आहा सिटीनी आहा तशेंच दुसरे कडेन चान्स पडटा फुटपाथीचेर बांदपाक नाल्यार तुका बांदपाक जागो मेळना आनी तांकां मागीर टॉयलेट आसना लोकांक तशेंच एक मांडवी कडेन एक टॉयलेट आसलो तोय आतां बंद पडलेलो आहा तोय चालू करूंक जावो आनी अशें लोकांक फॅसिलिटी दिवंक जाय आनी कितें आसता जेन्ना बस स्टॉपाचेर जेन्ना एक सिनियर सिटीजन जावं एक हँडिकॅप डिसेबल जो आमचो मनीस जो हूंय ट्रॅवल जाता ताका थिंगासर टॉयलेट आसपाची चड गरज आनी त्या टॉयलेट ना जाल्ल्या फाक जेन्ना एक सिनियर सिटीजन ताका डायबिटी आसता ताका बगर टॉयलेटीक वचूंक जाय आसता आनी टॉयलेट नासलेल्या फाक ताका पत्तो घरा वचूं पडटा अशें कळोवप करना आनी कितें जाता जेन्ना मनीस एक व्हील चॅराचेर आसता एक पाट चडश्यो फॅमिली आपल्या तांकां मनशांक सांबाळटा
डिजेबल आहा तांकां मात थोड्यांक कोण आसना पळोवपाक आनी त्या कडेन सायकल आसता मात तो सायकलीन कितल्या पयस वयतलो फाल्यां तो ताका म्हापशा वचूंक जावं जावं मडगांव वचूंक जावं जाल्यार फाटल्या दिसांनी पासून हांव हे एसेंब्लीन उलयलों की रॅम्प करचो म्हणून ताका जाता ते भाशेन अशी फॅसिलिटी दिवपाच्यो आनीक जाता ते भाशेन ह्या गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करपाचो तशेंच बिल्डिंगी आदल्यो अबावट 40-50 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग्यो हिंगासर आहा ते बिल्डिंगेक व्हडली फॅसिलिटी ना त्यो ह्या गोवोरमेंटान आमच्या करून तांकां डिसेबिलिटी जे आमचे लोक आहा तांकां बऱ्यांतले बरी तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो थँक्यू Alex Lawrence. Speaker sir, I always believe that a person, a child, जो भुरगो आहा with special needs or differently abled, ते आवय बाबायकू खबर आहा दूख आनी सुख म्हणल्यार कितें. What is it to have a child? Touch wood, none of us have it. Have such a child. It's not that. It is finally a gift of God. But then कितें आहा, as far as these buildings are concerned, as far as facilities are concerned, I think we should go one step ahead. No doubt, Purple Festival Cone is the first time. I want to say, congratulate the minister also, ki sangpak, ki first time, tenka all persons with disabilities, wheelchairs, जावं bikes, जावं special needs, तेंगेले hearing aids, जायत्यो दिले. ह्यो successive government येयले, कोणे दिवना. At least I have got some few years to my credit for being in the assembly, and it has never been given. But just because these things are given, we cannot make it less. Like for example, a person with difficulties or the associations will always ask for something more. It will be a situation where we have to go one step ahead and settle all these issues. Buildings, जावं facilities, जावं toilet facilities, जावं तांकां even assistance, medical assistance. The social welfare department has even given them that extra assistance have to be given. The National Commission has already announced that we have to increase the giving them for them grants, what you call it, social welfare schemes. So I would request the government to look at it more sympathetically. I think we should take it up as a challenge to complete these things and give it to such type of people who have the utmost importance, because more and more now children are going into this type of, children, more children. The number of children are increasing, they are not decreasing with the way we are going and with the systems we are adopting in life. Thank you, Speaker, sir. Shri Premen Chet. Speaker, sir, आमचं सरकार डिजेबल आणि सिनियर सिटिझन्सांचे जास्त केअर घेता हे आमकां खबर आसा. पण स्पीकर सर, ज्यो फॅसिलिटीज वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आनी ट्रान्सपोर्टेशन खंय तरी कमी जे पडटा थंयसर आमचे डिजेबल भाव खंय तरी त्रस्त जाता. जशें हॉस्पिटलांनी प्रत्येक हॉस्पिटलान डिजेबलांक खातीर स्पेशल लिफ्ट आसता, पण ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स जशें आमचे कलीग निलेश काब्रालान म्हटलें की हे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स इतले फास्ट जावंक जाय, टायम बॉन्ड जावपाक जाय, त्या टायमार ते रिपेर जावपाक जाय. ही काळजी थोडीशी घेवची आनी सरकारान हे टायम बॉन्डान सगळें ऑपरेशन परत जाग्यार हाडपाक लागून बेगींतल्या बेगीन हे प्रयत्न करचे, जेणे करून सबस्टिट्यूट जो मार्ग आसता, थोडे पेशंट कितें आसता सिनियर सिटिझन्स, थोडे पेशंट आपल्या व्हीलचॅरीचेर बसोन स्टेरकेस सुद्दां वचपाक भियेतात, म्हणून तांकां लिफ्ट ही कंपल्सरी जाय पडटा. काही गोष्टी आमच्या CSC बिचोलेन तशा जाल्यो, जे सिनियर सिटिझन डेली 2-3 दिसांनी डायलिसीस करपाक वयता, तांकां लिफ्ट नासल्या कारणान डायलिसीस सुद्दां करपाक मेळोंक ना. अश्यो गोष्टी घडटा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की ज्यो आमच्यो फॅसिलिटी दिल्ल्यो आसा, सगळ्यो सरकार आमच्या फॅसिलिटी दिता आमच्या डिजेबल पीपल तशेंच सिनियर सिटिझनांक, पण ह्यो खंय तरी मोडल्या कारणान, मशीन आसल्या कारणान ते कोणा तरी मोडटलेच, पण त्यो टायम बॉन्डली रिपेर जावपाक जायो किंवा तो सबस्टिट्यूट एक आसपाक जाय ताजो, अशे तरेची काळजी थोडीशी घेवची पडटली. काही स्कुलां जी आसा आमच्या डिजेबल स्पेशल चिल्ड्रन्सां खातीर आसा, ती स्कुलां काही भुरग्यांक ड्रॉप अँड पिकअप जो आसता तो तेंची जबाबदारी आसता की तांकां व्हरप आनी हाडून थंय घरा कडेन दवरप. ही काही स्कुलां जी आसा न्हू आमच्या हे ट्रान्सपोर्टेशन दिना, हेजेर थोडी जी
देखरेख करपाक जाय, ही करपाक जाय स्पीकर सर. दुसरें सोशल सेक्युरिटी कार्ड जे आमचे सिनियर सिटीजनाक आमी दिता ते खूब टायम लागता. ते टायम बॉन्ड तेकाय दिवचो जेणे करून ह्यो परत परत तांकां फावटी मारपाक मेळपाक जायना. आनी हे टायमान जर जालें जाल्यार त्या सिनियर सिटीजनाक खूब फायदो जालो. थँक्यू स्पीकर. श्री जीता रोलकर. एक कॉलिंग अटेन्शनाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव स्पेसिफीक पेडण्या तालुक्याचे विशयी उलयता कित्याक सगळ्यांनी बाकीचे उलयलेले आहात. स्पीकर सर, 2022 संबंधित हय रिलेटेड कॉलिंग एडिशन हय रिलेटेड कॉलिंग रिलेटेड. स्पीकर सर, 2022 पयलेच फावट एसेंब्लीन हांवें पॉयंट रेज केल्लो आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा पेडण्या तो सारको वायट परिस्थितीन आहा म्हणून. आनी डिजेबल लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक वचपाक वयर चडपाक त्रास जाता ऑफिसांनी. सब रजिस्ट्रार थंय, मामलेदार ऑफिस थंय, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस थंय, एकाच बिल्डिंगेन सगळे ऑफिसीस आमचे. आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एका इनॉग्रेशनाक येयलेले तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन थंय केल्लें आनी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी म्हणून. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की आतां आख्ख्या पेडण्या तालुक्यान वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स व्हडले व्हडले येयले, मोपा एअरपोर्ट येयले, पॉप्युलेशन वाडत आसात आनी कामांय तशींच वाडटात. आनी आजून पर्यंत कितलींशींच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा, जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळीं ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटीजनांक लिफ्ट ना थंयसर. परत पार्किंगेचो मेजर इशू ते पेडणे टाउनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इशू कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा. डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटीजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. केरियेच्यान ट्रॅव्हल जातात, इब्रामपूरच्यान ट्रॅव्हल जाता. म्हणजे हे कॉर्नर भागांतल्यान जेन्ना जाणटे येतात तांकां खूब त्रास जातात. हांव इतलेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की बेगिनात बेगीन ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तो आमकां नवीन पेडण्या तालुक्या खातीर खंय जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनात बेगीन तो दिवचो. कित्याक आनी हे दिल्या उपरांत आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल भुरगे जे आहात तांकां बेनिफीट जातले. आं ना ते लिफ्ट आनी ताका लिफ्ट ना, लिफ्ट आनी बाकीचे फेसिलिटी ना. आनी स्पेशली त्या बिल्डिंगेन टॉयलेट आहा ते सारके वायट परिस्थितीन आहा. ते टॉयलेटीचेर मातशें लक्ष दिवचें. थँक्यू. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन उलोवपा जाता न्हू? ना कॉलिंग अटेन्शन बाब विजय सरदेसाय आनी दोतोर कालुसान घाल तेजे उलोवपाक उबो रावला. आनी स्पेसिफीक उलयता बिकॉज 2022 जेन्ना आमगेलो PW मिनिस्टर बाब काबरा आशिल्लो, हांवें एक पॉयंट काडलो रिगार्डींग एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक ऑफ केपें. तितून मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, PWD, सिवील रजिस्ट्रेशन हें आहा. आनीक कितलींशीं वर्सां तशें आहा. आनी इट वॉज प्रॉमीस टू मी तेजेर नोंद घेतली म्हूण. म्हाका दिसता आज पासून तेजेर कांय जालें ना. आनीक सिमिलर आनी एक ब्लॉक आहा केप्यांक जे 3 बाय 3 लिफ्ट आहा, 3 फीट बाय 3 फीट, वीच होल्ड्स तुगेले सर्वे डिपार्टमेंट, RTO, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेवूय त्या बिल्डिंग आहाय दुसरे बिल्डिंगां. तेकाय पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हेंकांय फेसिलिटी ना. म्हाका सुद्दां म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळें 2022 म्हळ्यार आज पासून. हांवें तरी खबर काड जाल्यार तेंगे एक इन्स्पेक्शन जालें ना. कोणेंय तेजेर PWD न्हू कोणेंय तरी तेजेर विचार केलो ना. आनी हें म्हाका लागना, म्हाका दिसता बाब काबरालाकूय लागता, आमगेले ऑनरेबल मेंबराक प्लस मिनिस्टर बाब सुभाषाकूय तेकाय येता. सांग्याचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तेच दोनी बिल्डिंगां येता. हें एक जालें. दुसरें म्हळ्यार लास्ट एसेंब्लीक आनीक बाब लक्ष्मण वेळीप क्लार्क आहा जे बार्शें, आमगेली बार्शें पंचायतीक, इट इज ऑन द ऑलमोस्ट 2nd फ्लोर उंच आहा. थिंगा तो इज डिसेबल पर्सन. सो तेका कितें फेसिलिटी करपा लायिल्ली. सो एटलिस्ट टील देन ही शूड बी शिफ्टेड समवेअर. वो तेका एक फेसिलिटी दिवपा म्हणाली. म्हाका प्रॉमीस केल्लें आज पासून तशें तेंच ना. स्पीकर सर, आय गो अ स्टेप अहेड. आज सगळे सिरियस आहाय, ऑल द मेंबर्स आर सिरियस इन विथ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. हांव आनीक एक म्हणपाक शकता, सिन्स आय एम सो इन टू कन्स्ट्रक्शन, आतां जी बिल्डिंगां येताय, जे बिल्डिंग्स बांदताय, कन्स्ट्रक्शनान जे न्यू प्रोजेक्ट्स येताय, नॉर्मली ट्रेंड इट इज ग्राउंड +3 एंड अबाव जाल्यार लिफ्ट फेसिलिटी आसोता कायद्यान. बिलो 3 फ्लोर्स कोणूय लिफ्ट गायना. मायट बी बिल्डरागे कॉस्ट कंट्रोल करपाक, फ्लॅट्स होय इंकपाक, दॅट इज सेकंडरी. बट वॉट आय फील गव्हर्मेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो TCP मिनिस्टर should TCP minister should make it mandatory.
की ऑल द बिल्डिंग्स इफ ग्राउंड अबाव फर्स्ट फ्लोर एंड अबाव ऑल should have facilities for person with disabilities. हे म्हाका स्पीकर आमगेल्या चीफ मिनिस्टरान आनी TCP मिनिस्टरान म्हाका सिरियसली घेत दिस म्हाका. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसीस. वॉट अबाउट प्रायवेट बिल्डिंग्स? तितूंत पर्सन विथ डिसेबिलिटी वचनाय. सो म्हाका दिसता सगळ्यांक करपाक जाय कंपल्सरी ग्राउंड फ्लोर एंड अबाव फर्स्ट फ्लोर आहा तांकां सगळे बिल्डिंगां घालचे फॅसिलिटी दिवची फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. श्री दिगंबर कामत. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, खरोच एक बरो एक मुद्दो काडलेलो आसा. कारण जेन्ना आमी आतां पळयता डिजेबल जे लोक आसा तांकां आमचे भाव म्हण भयण म्हण आवय बापूय तांकां जेन्ना खंयच्याय एक हॉटेलान जर गेले खंयच्याय एक हॉटेलान जाल्यार तांकां मेन म्हणजे पयलीं पार्किंग सारकें मेळना. जर तांकां जर पार्किंग करतलो जाल्यार खूब पयस वचून पार्क करचें पडटा. एक आमच्या सरकारान लक्षान धरून जे हॉटेल आतां न्यू कोण बांदता जावं जी हॉटेलां आसा तांकां एक तेंच्यांनी एक नोटीस काडून तांकां सगळ्यांक सांगपाक. कारण एक डिजेबल जे लोक येता ती गाडी तांकां पार्किंग स्पेशल करपाक लागून तांकां एक अशी म्हणून म्हाजी एक मागणी आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर आमच्या सेक्रेटरियेटान सुद्दां डिजेबल जे लोक येता तांकां पार्किंग करपाक लागून हांगाय तांकां प्रोविजन दवरचो. त्याच बरोबर आनी आमकां जाय डिजेबल हांगा येयल्ले एसेंब्ली पळोवपाक जावं बाकीचे तांकां ही सुविधा मेळपाक सारकी गरजी. तशेंच तांकां एक रॅम्प बांदून एक ब्लॉक सुद्दां आमी सेक्रेटरियेटान हांगा तांकां बांदून दिवचो. हेंय हांव आमचें मागतां. आनी म्हाका गॅरंटी आहा की आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री हेजेर सातत्यान लक्ष घालतलो आनी जी पळय कामां आसा आतां आमी जे सगळ्यांनी काडला टॉपीक तेजेर लक्ष घालतलो. कारण ही खूब गरजेची. कारण आमी खंय गाडी पार्क करता आनी रोखडेच वयता. आमकां खंय VIP मेळटा जावं आमी कितेंय करता. पण जे ते लोकांक जे पळय मेळोंक जाय डिजेबल लोकांक ते बावडे 200 मिटर 300 मिटर ते चलोन येवंक शकना. हांगा दवरलेले व्हीलचेअर तांकां कोण पळोवन सुद्दां घेयना. पण आमचो सरकार खूब बरें काम करता. म्हणून हें एक सारकें लक्षान दवरून तें काम करपाचें स्पीकर सर. थँक्यू. येस. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Carlos Ferreira and Vijay Sardesai. Speaker sir, सगळे हिंगा उलयले खास करून the importance of this issue. आनी म्हाका दिसता आमी आमदार जाल्यार सगळे 2 वर्सां जालीं होच विशय ह्या विधानसभेन गेले ते बजेट सेशना पासून आमी उलयल्ले. आनी जेन्ना उलयल्ले 10-15 मिनटां एकलो आमदार उलयल्लो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता स्पीकर सर, कित्याक हो सरकाराचो लक्ष हा इव्हेंट करपाक. आतां पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें, बरी गोश्ट. इट इज अ फेस्ट कोण 7 दिसां फेस्ट आनी 365 days हे लोकां गेले प्रॉब्लम कोण आयडेंटिफाय करतलो. ह्या भुरग्यांक स्पेशल डिसेबल्ड भुरग्यांक पर्सन विथ डिसेबिलिटी भुरग्यांक हाडटा आनी त्या फेस्टाक यू ऑल प्रेजेंट देम एंड इट गोज वेल. बट वॉट हॅपन्स टू 365 days? यू ऑल रेज देअर एक्सपेक्टेशन्स. आफ्टर द फेस्ट सरकार न्हिदता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जे बेजीक रिक्वायरमेंट होच प्रश्न जेन्ना बजेट सेशनाक गेले त्या वर्साक ह्याच हावजांक जेन्ना एक म्हाका दिसता वन स्टुडंट ताका दे हॅड टू कॅरी द स्टुडंट एंड ब्रिंग देम हियर इन द विजिटर्स गॅलरी. त्या वेळार तुवें एक रॅम्प आनी 2 दांडे हे रॅम्प आनी 2 दांडेचो प्रोविजन केल्लो. एंड इज दीस द स्टँडर्ड where we are as legislators speaking about it time and over again, highlighting this issue, and this house, it is absolutely shocking. Speaker sir, inga suvida na, ya assembly complex and suvida na. This itself shows of the lethargic attitude of the government. Because Speaker sir, ami jenna poicha disak Modgoje gavant gelle, त्या ऑफिसान जे ऑफिसान RTO ha, je PDA ha, whatever it is, excise and thinga, lifts don't open, and on the 3rd floor they had to lift that child. Now all our buildings, as per PWD, and PWD minister is there here, are in dilapidated condition. आमी social welfare चे मंत्रीक request केले की ते जनता house म्हणे हा, that building is also all dilapidated condition.
this government is absolutely, Speaker sir, not serious. God forbid some incident happens, and this is like a ticking bomb today. Speaker sir, Sanjay Skulacho issue आशिल्लो, आनी भुरगे सारखे तांकां त्रास जाता, पेरंट्साक त्रास जाता. हे issue resolve करपाक मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता, if we are unable to do it, it is a shame on us as legislators sitting here and going on explaining. The government has to act. Why are they not acting? Gelte pusa Speaker sir, आमी प्रश्न गायल्ले. LEQ number 222 on 5th February. आणि त्या वेळार आमकां उत्तर मेळ्ळें की out of 31 buildings identified in phase 1 of the Accessible India campaign, works are undertaken only in 22. फक्त 22 building you have spent by spending 13 crores 71 lakhs. This was the reply. मुखेलमंत्रीन आमकां सांगचें नो जे balance building आशिल्ले, what is the status of that? Secondly, Speaker sir, what exact work you have done with this 13 crores 71 lakhs? Can the Chief Minister explain? Dusre je list of 45 buildings identified under phase 2 of Accessible India campaign. And as per the reply, Speaker sir, that includes all government offices, buildings, aaj pasun no works have been undertaken. Speaker sir, when will these works start? Maka dista, this is a very, very serious issue. Purple Festac, jenna amka reply mela in 2023, for construction and installation of various items of barrier-free environment for persons with disability and elderly person. Speaker sir, ye Miramar beach, you have spent an amount of 49 lakhs. Is this existing at Miramar beach currently after spending 49 lakhs? Are any of our beaches person with disabled friendly? Speaker sir, aaj maka dista why I am showing that this government is not serious. Je funds in the year 22-23, 99.21 lakhs were released, but zero amount was spent. When funds were released from the Ministry for Accessible India campaign, zero amount is spent. So maka dista, across the spectrum, not only J. Bab Eltanan Sangilde Bashi, not only buildings of government, but all the buildings, private buildings, wherever we go, I think this is their right, and the Honorable Chief Minister has to ek kaida adpak jay that it has to be mandatory that person with disabled friendly building aspa jay man. Speaker sir, maka dista सुरवातेक जेन्ना आमी हे प्रश्न मांडटा आनीक जे आमगेले अश्युरन्स कमिटी आसता तेमी हेजेर नंद घेवपाक जाय, दखल घेवपाक जाय. आज it's sorry for me to say this because I feel sorry because we've spoken on this for 10 minutes in the last demands during the social welfare ministry's demand. We were assured by the Honorable Chief Minister, but nothing happens. आता हिंगा या बिल्डिंगेकूच गेल ते बजेट सेशनाक उबान हाडले भुरग्यांक आनी तुमी मागीर दुसऱ्या दिसा रॅम्प आनी बार हाडले. व्हील चेअर वॉज नॉट एक्सेसिबल हियर, मागीर उबान हिंगा हाडले. So this is the status, because if our building where we are living, if we are setting a bad example, what is the signal we are sending to the people? Speaker sir, opposition leader भाषण बरे करता आणि नेटान करता सामकें आनी आवाज वाडून करता. कारण 2 वर्सांनी कितें केलें काय तो विचारता. बाब विजय हाणें जो कॉलिंग अटेन्शन हाडला पळय न्ही, हांवें आन्सरूय दिला आनी आय एम व्हेरी मच सिरियस. स्पीकर सर, हांव दिव्यांग म्हज्या भाव भयणीच्या बद्दल हांव सातत्यात म्हज्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव कंटिन्युअसली म्हजे कडल्यान जाता तितकें सिरियसली काम करीत आयलां. आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी म्हाज्या समोर जो विशय आयला तांच्या रिलेटेड तो रिजॉल्वूय केला. आनी हो फक्त दाखोवपा खातीर आनी भाशण करपा खातीर न्ही. त्या खातीर म्हाका दिसता उलयल्या पैकी 3 जाणांनी जें काम केलां तेजो मेन्शन केलें आनी एप्रिसिएट केलो. एक बाब रिजिनाल्ड, दुसरो बाब राजेश फळदेसाय आनी समवट निलेश. ह्या ते स्पीकर सर टिका करची म्हजी कांय चिंता ना, बट जें बरें काम केलां त्या बऱ्या कामाचो उल्लेखूय करचो की बाबा कितलें बरें काम ह्या सरकारान 2 वर्साच्या टेन्युअरांत केलां. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गव्हर्मेंट कितलींशींच वर्सां कंटिन्युअसली काम करता. आनी दिव्यांग आमचे भाव भयण हे पयलींच्यान आसात. आत्तां म्हणजे तांणी म्हटलें की पर्पल फेस्टिवल करून तांकां शो करून. स्पीकर सर, ती आमची तळमळ कळकळ
तांकां घरांतल्यान पयले फावटी तांच्या चेहऱ्यांचेर हास्य फुलताना आमी पळयलो. तो फंक्शनाक येवंक ना दिसता काय आयल्लो जाल्यार म्हाका खबर आज 365 डेज आसपाक जाय. उलयता स्पीकर सर हांव उलयता 7 दिसा आस आसपाची रिपोर्ट हांव उलयता तूं उलयतना हांव उबो रावंक नाशिल्लो हांवें आयकलां. स्पीकर सर आमी 365 डे बी हास्य हाडपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर दिव्यांग जी स्पेशल स्कूल आसा पयर निलेशाच्या बर्थडेक हांव चेतना स्कुलान गेल्लो. चेतना हायस्कूल रायट चेतना स्कुलान गेल्लो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे हांव एप्रिसिएट करता की तांच्यांनी ज्या पद्दतीच्या स्पेशल भुरग्यां खातीर इक्विपमेंट हांवें तांकांय सांगलां म्हणजे स्पेशल स्कुला खातीर त्यांनी 2-3 पोस्ट उरिल्ले तेय दिता म्हण सांगलें. आनी दॅट इज एन एकूच म्हणजे थंयसर स्पेशलिटी कितें आसा तीय सांगता स्पीकर सर. हांव केन्ना ट्रान्सपोर्ट दिवपाक तांकां दिता तांकां सांगलां ऑलरेडी. त्या स्कुलांत हांव स्पेशली गेल्लो तेंचे वायलंट जी भुरगीं जातात ताच्या खातीर तेंच्यांनी दॅट स्पेशल रूम वॉट दॅट रूम हेज कॉल्ड कितें तरी त्या रुमाक स्पेशल म्हणजे वायलंट कंट्रोल रूम तो तेंच्यांनी स्पीकर सर स्पेशली केला. म्हणजे तो आनी खंयसरूच आसचो ना. ऑडिओमेट्री टेस्ट तांच्यांनी स्पेशल जे भुरग्यांक आयकूंक येना तांच्या खातीर ऑडिओमेट्री टेस्ट हें स्पेशली केलां. स्पीकर सर हांव फक्त एकच सांगता म्हणजे पर्पल फेस्टिवल आमी 2दा केलें. गोंयांतलीच न्ही देशभरांतलीं भुरगीं गोंयांत आयलीं आनी देशभरांतल्या भुरग्यांक जवळपास 25-30 तरेच्यो गेम्स 25-30 तरेचे म्हणजे वेगवेगळे फेस्टिवल्स डिजाबिलिटी कमिशनर्स हे वेगवेगळे देशांतले हांगासर आयले आनी देशांतले हांगासर येवन तांच्यांनी पॉलिसी डिसिजनचेर भासाभास केली आनी दे हॅव सबमिटेड द पेपर फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टू टेक द पॉलिसी डिसिजन ऑन द दिव्यांग भुरग्यांच्या खातीर. स्पीकर सर कोणीच उल्लेख करूंक ना प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जें आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन एस्टाब्लीश केलें आनी त्या दिव्यांशू केंद्राच्या मार्फत पुराय देशात आज 1 नंबराचेर ताका एप्रिसिएट केलां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात. कारण ताका अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट दिवपी सेंटर आनी गोंयांत ना. एका वर्सांत म्हणजे गोंयांत जितके दिव्यांग आसा जेका एफोर्डेबल ना आनी जेका ज्या पद्दतीचो इक्विपमेंट जाय तितक्या पद्दतीचे इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र बांबोळे हांगासर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जाता इन्क्लुडींग व्हीलचेअर. 200 लोकांक जेन्ना पांय दिले पळय न्ही ह्याच गव्हर्मेंटात दिले अंडर CSR. त्या 200 लोक जेन्ना आपले पांय लावन धांवतना हांवें पळयल्या कार्यक्रमाक हांव गेल्लो. स्पीकर सर पयले फावटी स्पायनल रिहॅब सेंटर गोंयांत एस्टाब्लीश केलो. आयज पर्यंत स्पायनल रिहॅब सेंटर नाशिल्लो. जाल्यार बांबोळेच्या सकयल ते बी प्रायवेटली केलां. आमचे दॅट आमचे हेजे रुग्णाश्रयांत स्पायनल रिहॅब सेंटर केलां. स्पायनल रिहॅब सेंटराची ट्रिटमेंट घेवपाक चेन्नय वयचें पडटालें. म्हाका एकटी चली 24 वर्साचें चली तेजो स्पायनल कॉर्ड इंजरी तेणी म्हाका दोतोर आपूण देव बरें करूं म्हणपालें. आपूण दर म्हयन्याक 2 फावटी चेन्नय ट्रॅव्हल करताले. ते स्पायनल रिहॅब सेंटर आमी रुग्णाश्रयांत विथ अ मिनिमम पे थंयसर ते आमी रुग्णाश्रयांत ते ओपन केलें. ह्या पर्पल फेस्टिवलच्या उपरांत फक्त इव्हेंट करिना त्या इव्हेंटाच्या उपरांत गोंया खातीर बरें कितें जाय पळय न्ही तेंय करता. तुवें सांगलें त्या फक्त भुरग्यांक पयलेच फावटी पॅरा ऑलिंपिकाक भुरगीं जर्मनीक गेली आनी तांच्यांनी जवळपास 26 मॅडल्स हाडली. 26 मॅडल हाडलेल्या सगळ्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया ह्याच सरकारान दिले. स्पीकर सर पयले फावटी आमी ह्या सरकारान डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी सेपरेटली डिपार्टमेंट केलें. आमी सिरियस आसा म्हणून केलें नाल्यार आमी करचे नाशिल्ले. स्पीकर सर पयलेच फावटी डिजाबिलिटी कमिशन अपॉयंट केलो. लॉंग पेंडींग आशिल्लो करपाक जाय आशिल्लो. नाव म्हणून तर आमकां ताका रायट्स दी ताका ऑफकोर्स मेळटा करपाक जाय हांव ना म्हणना. तेणी ताच्या कडल्यान सगळें एप्रुवल करून घेवपाक जाय. तुमी दिल्ली सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही सगळी सजेशन्स हांव खंयसरूच ना म्हणना तीय करपाक जाय. फाटले फावटी विथ द रोटरी क्लब हांच्या बरोबर म्हणजे तुमी ट्रान्सपोर्ट म्हटलो म्हणून सांगता हांव जवळपास 10 ते 12 रिक्षास अशा पद्दतीन तांकां व्हीलचेअर एक्सेसिबल घालून भितर म्हणजे कॉल करून तेणी रिक्षा आफोवची त्यो रिक्षा ज्यो आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन तांकां प्रोवायड केल्यो. ओके हें सगळें आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी आमचे प्रत्येक पोलिंग सेंटर हाजेर रॅम्प जो आसा पळय न्ही 100% पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प केलो. कारण केला ते कोणी सांगूंक ना करूंक ना तो सांगता. म्हणजे पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प करप म्हणजेच प्रत्येक प्रायमरी स्कूल ज्या ज्या जाग्यार आसा इट इज एन फ्री एसेसेबल केलें.
त्या जाग्यार ऑलरेडी टॉयलेट्स ज्यो आसा पळय न्ही डिजाबल फ्रेंडली ह्यो करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, आमी उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आनिकूय वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सांगल्यो. SDG इंडेक्साच्या पुस्तकाचेर उलयलो तो हांव तें मुद्दम फक्त कित्याकूच सांगता तर तेणी ते पेजीचेर कांयच बरोवंक ना, म्हणजे लोकांकूय वयर बरयल्यार खरें दिसतलें. कारण तो जो कॉलम तूं वाचता पळय न्ही त्या कॉलमान म्हणजे 10.2.2 it is in proportion of seat held by the women in national parliament, state legislature and local self-government. Similarly, 10.2.2, it is a targeted 10.2 by 2030. Sir, the state need to take care of a survey is required to be done of disability, differently able person and buildings, etc. And the government is seriously considering once the survey is done, the indicator will be used in ESDG calculations. Also, the most of the concerns of all this in this August House will be get resolved. चडांत चड आमी ते रिजॉल्व करतले. स्पीकर सर, हांव हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे जुंता बिल्डींग तेजी खूब जुनी जाल्ली आसा. PWD डिपार्टमेंटाचो तो तेज्या बद्दल एक वेगळो म्हणजे जुंता बिल्डिंगेच्या विशयाचेर आत्तां उलयना. स्पीकर सर, बरेचशे कडेन म्हणजे दोन तरेन हांवें जशें म्हटलां की स्ट्रक्चरल निलेशानूय हें सांगता आसतना रायटली सांगलां स्ट्रक्चरल आनी ताका आमी जो दुसरो बदल म्हणजे विदाउट डुईंग द एनी स्ट्रक्चरल चेंजीस म्हणजे हँड्रिल्स आनी हे जे आसा पळय न्ही ओल्ड बिल्डिंगेक लिफ्ट लावप खूब कठीण आसा. ताच्या खातीर बाकीचे जे सगळे प्रोविजन जे करपाक जाय पळय न्ही ते आमचे डिपार्टमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केला. उरलेले सगळे आमी करतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की बरेच जाण डिजाबिलिटी पार्किंगाच्या विशयाचेर उलयले. 18 जून रोडाचेर आमचे 4-5 पार्किंग ही डिजाबिलिटी खातीर आसा. वायट दिसतात, बरे लोक येता आनी थंयच गाडी दवरतात, म्हणजे सेपरेटली थंय पुलीस दवरचो पडटा थंय गाडी लावनाका म्हणून. लोकांनी बी समजूंक जाय की हें पार्किंग जें आसा हें डिजाबिलिटी खातीर आसा, थंयसर गाडी लावची न्ही म्हणून. म्हणजे आमी जशें गव्हर्मेंट सगळे रूल करता, गव्हर्मेंट सगळें करता, बट सामान्य मनशांनी बी तांच्या कडेन पळयता आसतना आमी त्याच खूब म्हणजे जर नदरेंतल्यान पळयले आसत आमी म्हणटा तांकां आमकां फक्त म्हणजे तेंच्या कडेन पळयता आसतनाय बी आमकां एक बऱ्या भावार्थान तेंच्या कडेन पळोवपाक जाय. आमकां फक्त मदतीचोच हात न्ही, आमकां मायेचोय बी हात हो तेंच्या कडेन दिता आसतना पळोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट बींग इन अ होलिस्टीक पॉलिसी इन ऑल वेज, इट इज नॉट ओन्ली द कन्स्ट्रक्शन, हांवें जशें म्हटलां इन सगळ्या दृश्टीन करता आसतना आमकां तेज्यांनी वेगवेगळे म्हणजे न्यू बिल्डींग बांदता आसतना ते एक्सेसिबल जावपाक जाय. बाकीचे सगळे ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन इवन दो म्हणजे हांवें त्या चेतना स्कुलाक इवन सांगलां की त्या भुरग्यां खातीर इन फ्युचर हॉस्टेल जे आसा पळय न्ही ह्या हॉस्टेला खातीर सुद्दां आमी रेडी आहा तांकां बाकीचे जे दिवपाचे आहा त्याय खातीर अशा पद्दतीन हे दिवपा खातीर स्पीकर सर तयार आहा. म्हणून म्हणजे तांणी जे कॉलिंग एटेन्शन घातलां तितून तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या, ती सगळीं सजेशन्स जी आहा ती आमी एक्सेप्टूय करता. हांव खंयसरूच ना म्हणना तुमी दिल्ली सजेशन, आनी जी आमकां जितक्या बेगीन करपाक मेळटा इम्प्रुवमेंट पळय न्ही तितक्या बेगीन सगळीं सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही हांव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर तयार आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना फक्त हांव 2 बाबा आमटेच्या कवितेंतल्यो 1-2 लायनी हांव मुद्दामून वाचूनय दाखयता, कारण बाबा आमटेचें काम हाज्या बद्दल खूब व्हडलें आसा. त्या खातीर शृंखला पायी असू दे मी गतीचे गीत गाई, दुःख उधळ्यास आता आसवाना वेळ नाही. हें सांगता आसतना बाबा आमटेन केल्लें काम हें खूब व्हडलें काम आसा. ह्या तेकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या ह्या दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर आमी सदोदीत आमचें सरकार म्हणजे 2 वर्सांत कितें करूंक ना तेच्या पेक्षा 2 वर्सांत कितें केलें हेंय समोर येवपाक आनीकूय करपाक जाय. हांव ना म्हणना स्पीकर सर, बट 2 वर्सांत जें काम केलां हेकाय खंय तरी एखाद्या दृश्टीन एप्रिसिएट करपाक जाय. आनी ज्या जाग्यार प्रिफरन्स दिवपाक जाय हांव म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे सगळे कडेन स्पेशली वीथ द मेडिकल फेसिलिटीज PHC CSCs ह्या जाग्याचेर तांकां प्रिफरन्स दिवप हें गरजेचें आसा. इतकें सांगता आसतना आमचें सरकार इज व्हेरी मच सेन्सिटीव अबावट आमी तेंच्या प्रती सदोदीत म्हणजे काम करपा खातीर. म्हाका खबर आहा म्हणजे वेगवेगळे जेन्ना पर्पल फेस्टिवल किंवा कितें जाता तेन्ना ते एटलिस्ट उलोवपाक आनी तेची वेगवेगळी एसोसिएशन आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडीत आसता. हांव स्वता प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकर आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी खूब बरें काम केलां फाटल्या 2 वर्सांक, आनी तांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक हांव पर्सनली वता. बारीक सारीक सुद्दां कार्यक्रम जरी आसलो जाल्यार ते कार्यक्रम पर्सनली हांव स्वता वचून एटेंड करता.
म्हणून स्पीकर सर हाज्याय फुडें तेंच्यांनी सगळी मांडलेली सजेशन्स जी आसा पळय ती एक्सेप्ट करता आनी 365 दीस तांच्या चेहऱ्याचेर हसूं येवपा खातीर आमच्या कडल्यान जें काम करपाक जाय तें आमी करपाक तयार या. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर एकूच मिनट ना स्पीकर एकूच मिनट CMान आतां सांगलां की मी सजेशनाक हें आहा एक तांकां नॉर्मल सारको इश्यू येता म्हणटा तो OPDन GMCचे OPD जे ना आहा तुमी तांकां नव्यो फॅसिलिटी हाडल्या पूण तांकां एक हें दिताले ते कितें टोकन जो तांचे खातीर सेपरेट पूण तें ना इन द न्यू बिल्डींग दे टेल देम ना तूं यो आनी लायनीन उबो राव. सो म्हाका तांचा स्पेशल नंबर काडपा लाय तें करूंक लाय. बरें फुडें वचया आमी विधेयकाक अनुमती सेक्रेटरी जे जुना म्हयन्या पयशे मेळनाय चर्चा पयशे टायमार दिवपा पूण आतां असेंब्ली आसतना क्लियर करुया तेंगे पयशे डिजेबल आले. सेक्रेटरी. Sir, I report the assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the second report of 2024 of the Business Advisory Committee. आता तुम्ही प्रस्ताव मांडचो. Sir, I move that the House to agree with the second report 2024 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव मंजूर जालो. 2024-25 वर्सां खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंघा वयले सर्वसाधारण बसपा चर्चा. रुलींग सायडीच्यान म्हाका 5 नांव आयिल्लीं आसा. रुलींग सायडीच्यान 5 नांव आयिल्लीं आसतले चर्चे खातीर. आं तूं दी मरे कोण कोण आं श्री मायकल लोबो कोण उलयता. निलेश काब्राल स्टार्ट करा. स्पीकर सर तूं उलयता पयलो. स्पीकर सर पळय आतां कोणें थांबूंक ना तूं म्हाका बंद करनाका. हांव 2-3 वरां उलयतां कोणें थांबूंक ना. दामपा लायन नांवां दिलीं म्हणून आतां सर स्पीकर सर दामपा लावपाक ना म्हाका हाडे नाका म्हणटा कोणें थांबूंक ना बटन कोणाचें उलोवपाचें ना. 2-3 वरां उलयता. प्रेस बटन बटन प्रेस कर. हय स्पीकर सर म्हाका नांवां दिल्या जाल्यार तेणी बटन दामपा जाय न्ही. सो हांव म्हजें तशें भाशण करता. 2 जाण आमचें हावस सहन काबार जावपाक जाय. सो आतां 3:30 जाल्या. सो 3 मायकल लोबो श्री निलेश काब्राल गणेश गांवकार चंद्रकांत शेट्टे आणि प्रेमन शेट ही नांव आयिल्लें आसा. ताणें बटन प्रेस करलें. तुजो दाबलो. स्पीकर सर बुधवारा दीस हांव आन्सर करतलो म्हटल्या उपरांत बुधवारा दीस जर परत 4 जाण उलोवपाक रावले जाल्यार परत 11-12 जातले. पूण म्हाजी ऑपोजिशन लिडराक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी कोण ते फक्त 2 जाण बुधवारा उलोवपाक दवरचे कारण तोय परत उलयतलो. कोण ते 2 जाण तुमच्यांतले ठरया तुमी. उरलेल्यांनी फाल्यां उलोवन सोंपोवचें. बुधवारा लास्ट दिसाक जर 2 जाण उरले जाल्यार फक्त ते आमच्यांतले न्ही तुमच्यांतले 2 कोण ते ठरयात. उरलेले आज कोण हांव सांगता ते तूं गोंय आयकता. निलेश काब्राल अजूनय थांबूंक ना स्पीकर सर. थांबू ना म्हणजे सांगपाचें इतलेंच की म्हाका तुमी हाडूं नाका. ना आतां आमचें ऑपोजिशनाक थांबूंक ना कोणें. बरें स्पीकर सर तूं सांगता म्हूण चालू करता. स्पीकर सर आयच्या ह्या जनरल डिस्कशन ऑफ द बजेट फॉर द फायनान्शियल इयर 24-25 डिस्कशनाक हांव उबो रावलो स्पीकर सपोर्ट करपाक आनी बजेट सपोर्ट करपाक. हो विशय म्हणटा आमी रुलिंगा आसा म्हूण सपोर्ट आमी आसतलेच. पूण एक चर्चेन भितर घालता तेन्ना एक लक्षांत येता की ऑनरेबल CMान जे एक विशय मांडपाचो केला मेन म्हणटा तो विदाउट इन्क्रिजींग टॅक्सीस ऑर एनी फॉर्म ट्राय टू मेक अ बजेट ऑफ ऑलमोस्ट 26,465 crores. आणि 26,465 crores बजेट करपाक आमचे बारीकचे स्टेटीन इट इज समथींग वेर आमी पळयता की एवरी इयर आमचे फंड युटिलायझेशन जायना. आमचे बजेट सरेंडर जाता. कॅपिटल सरेंडर जाता. रेवेन्यू सरेंडर जाता. पूण हे फावटी तेणें सरप्लस बजेट ऑफ 1,720 कोटीचो केल्लो आसा. बट म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर की खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो केल्ल्यो आसा. मेजर हायलायट्स
खुबश्यो जाता आनी सदांच ऑपोजिशनाची टिका आसता की सरकार हो लोन काडून आमचो लोन व्हडलोसो जाल्लो आसा. पूण स्पिकर सर, खंयचें सरकार म्हाका दिसता हांव फाटीं पळयतालो आनी वासपूस काडटालो की इतले वर्सां आमचे आतां स्टेटहूड जाले. जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आसताले तेन्ना सेंट्रल ग्रांट येतालो आनी आमकां व्हडलेशें गरज पडनाली कित्याक ते धाडटाले पयशे आमी यूज करताले. स्टेट जातरी आमी पळयता की पयशाचो जो व्हॅल्यू हो वाडत आसा. म्हणजे कितें जर 10 रुपयाचें तेन्ना मेळटालें, म्हाका कडेन अजुनूय उगडी आसा, आमी भुरगेपणान 4 आण्यांनी आयस्क्रीम खाताले, आतां 4 आणे कोण खाता? सो ऑटोमॅटिकली तो पोटेन्शियल ऑफ अ रुपी इज ऑलमोस्ट नाव इज बिकमिंग व्हॅल्यू हॅज टू इन्क्रीज. सो इफ यू सी द बजेट ऑफ द फास्ट गव्हर्मेंट्स आनी जे फाटल्या गव्हर्मेंटांनी जेन्ना लोन काडलेलो आनी आतांचे लोन काडटा, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम बॅलन्सीस बिकॉज ऑफ द डिव्हॅल्युएशन ऑफ रुपी. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पिकर सर, आज एक्सपेंडिचर जेन्ना 26,855 प्रोजेक्टेड आसा, एक लक्षांत हाडपाक जाय की CMन आपणाचे बजेट स्पिचान एक फोरकास्ट करता तेन्ना खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. आतां बारीक बारीक गोश्टीची उलयनासतना एक EV सबसिडी स्कीम म्हाका दिसता हांव मंत्री आसतना चालू केल्ली आनी हें करपाक कारण की गोंय आमी उलयता, कोण उलयता की पोल्युशन जाता म्हळ्यार खंय तरी व्हेकल पोल्युशन कमी करपा खातीर जे पेट्रोल वर्जन व्हेकल आसा तांकां EV व्हेकल सबसिडी दिवन ह्या वर्साकूय 25 कोटी तेणें प्रोविजन केल्लें आसा. जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमचो सुनील बाबरे मिनिस्टर आसा, हांव फक्त मागता की ह्यो मातशें कोणाची पेंडींग आतां मातशी बेगीन करच्यो, कित्याक लोकांचें एक्सपेक्टेशन सरकारा कडेन आसा की सरकार, कित्याक आतां EV गाडयो लोक जेन्ना कंपेर करता दोन करता, EV गाडी आनी पेट्रोल गाडी. कॉस्ट ऑफ द व्हेकल इज व्हेरी हाय सबस्टेन्शियल, कित्याक फुडें कॉस्ट मागीर तो व्हेकलाचो देंवतलो. पूण आज ऑलमोस्ट मार्केटान 4, 5, 6 वर्सां जालीं ह्यो गाडी येयल्या आनी थोड्यो गाडयांचे कांयच प्रॉब्लम ना, म्हणजे 4 व्हिलराच्यो. सो म्हाजें इतलें आसा की 25 crores दिल्ले आसा, पूण 25 crores दिले आनी लोक जर चड घेवपाक सोदता जाल्यार तेणें मागीर सप्लिमेंटरी बजेटान मागीर आनी करचें. पूण एक प्रोविजन एक बजेटान दाखयल्लें आसा. सो हेका लागून खूब गोश्टी बरी करपाचे विचार जे ऑनरेबल CMन घातल्या EV सेक्टरान ते फुडें व्हरपाक जाय. आज फाटीं CMाचेर टिका करताले गव्हर्मेंट सर्वंट की तेंचे लोन स्कीम बंद केली. लोन स्कीम बंद करपाचें कारण CMन सांगलें की खंय तरी एक बँक तेंचे म्हणजे गव्हर्मेंटाचे कुस्तार सरकारा कडेन चड पयशे घेताले. तो आज तेणें 15 कोटीचें प्रोविजन केलां आनी रिइन्ट्रोड्युसिंग द स्कीम टू द गव्हर्मेंट इन्स्टेड ऑफ अ बँक. सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरता तेन्ना ते बेगीन करपाचें आसा, कित्याक हावजींग लोन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, दीस इज वॉट इट हॅज बीन डन. आज आमी पळयता की आमची भुरगीं, आमी म्हणटा की आमच्या गोंयान पशु पक्षीचे स्कूल कॉलेज नाशिल्ली, म्हणजे वेटनरी हॉस्पिटल नाशिल्लेच आनी आमची सिटां 3-4 कॉलेजी भायल्यान आउट ऑफ गोवा तांकां भुरग्यांक शिकूंक पडटलें. हांव पळयता फाटीं पोस्ट जेन्ना वेटनरीचे येयले, आमचे गोंयचे लोक वेटनरी पोस्टाक घेवपाक GPSCचे वेकन्सी भरपाक शकनासले आनी मागीर ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरल्यो आनी फुडें गेल्यो. पूण आज डॉ. प्रमोद सावंतान एक वेटनरी स्कूल करपाची संकल्पना ह्या गोंयान घेतलेली आहा. ही बरी गोश्ट आहा, कित्याक आमकां वेटनरी स्कूल जायच. आमी पळोवपाक जाय की आमी आमचे बाकीचे खूब स्किमी आसता आमचे फॉर म्हणजे रेअरिंग ऑफ कावज. मागीर आमचे आज पळयता की आमी सरकारान जो स्टेप घेतला की आमी पयलीं जे एक एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान एक स्कीम केली जी भटकी गोरवां आसा तांकां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक पयशे दिवन ते कलेक्ट करून सर्टिफाय करून कोण तरी तेंचो देखभाल करपाक वयतालो स्पिकर सर. पूण आज गव्हर्मेंटान डिसायड केला की तांकां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक दिवनासतना डायरेक्ट तांकां दिवपाची बरी गोश्ट केली. आमच्या मतदारसंघात तिनूय जे दोनूय पंचायती आसा आनी म्युनिसिपालिटी आसा आमी टायप केल्ले आसा, बरें काम करता गौशाला स्पिकर सर. आमी जे स्ट्रे कॅटल जे लोक जेन्ना तांकां कोणाक घेयना ती रस्त्यार भटकी आसता तेन्ना व्हरून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात 350 कॅटल व्हरून तेणी दवरलेले आसा. सो सिम्प्लिफायंग द स्कीम इज वॉट ऑनरेबल CM इज ऑल्सो प्रॉमिस इन इज बजेट वीच इज विल हॅपन. जे डायरेक्टली पयशे ते कोण केअर करता तांकां वयतले स्पिकर सर. आज अशें पळोवपाक गेले जशें वेटनरी सर्विसीस, वेटनरी डॉक्टराचे म्हणजे वेटनरी सर्विसीस कॉलेजीस जे चालू करपाचे प्रयत्न करता, एक स्ट्रे डॉग्साचो मेनन्स आज सगळे आमी उलयता. म्हाका दिसता हेजेरूय मातशें खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. पेटा हेंचे कडेन उलोवन, कित्याक पेटा इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गनायजेशन आनी पेटा शूड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेन हांव भुरगो आसतना म्हाका खबर आसा की स्ट्रे डॉग्स म्हणल्यार कितें कोणाकूय नाका, ताका म्हणटा स्ट्रे.
म्हणजे ताका आवय बापूय ना म्हणजे जे डॉग आसा ताका कोण देखभाल करपाचो ना. हांव भुरगेपणाक खबर आसा की पंचायती लायसन्स काडूंक पडटाले, तो बिलो जाल्यार गड्याक घालताले, सो तूं आयडेंटिफाय जाताले. हे सगळे सिस्टमा बंद जाले. आतां कोणाचे हें आसा म्हणजे घरचे कुत्रो आसा वो भायलो कुत्रो आसा हो कळना. सो आज हेजे खातीर लोकांनी जे म्हणजे सीएमान आनी लोकल बॉडीज जे आज तेंचे लक्ष आसता ते करना. सो म्हाका दिसता खंय तरी जशें सीएमान म्हणजे गोरवां खातीर जे भटकी गोरवां खातीर केल्लें आसा, हे स्ट्रे डॉग जो मेनन्स आज गोंयभर जाल्लो आसा. आमी पळयता एवरीडे न्यूजपेपराचेर स्टोरी पळयता की हेणे कुत्रो चावलो, बिचार हेका चावलो आनी तेका चावलो. आमच्या मतदारसंघानूय अशी म्हाजे कडेन कंप्लेनी येता. आज काल म्हाका एवढली मेसेज धाडल्या कोणे तरी, तूं कांयच पळयना म्हण मतदारसंघात, तूं युजलस एमएलए म्हण, ती कुत्री आमच्या भुरग्यां फाटल्यान लावता म्हण. हांवें कितें करपाचें म्हाका समजना. सो तेजे खातीर सरकारान हो प्रपोजल जो आसा हो पेटा ही संस्था जी तेंची एडवोकेसी करता हांकां ऑन बोर्ड हाडून बाबा हें कितें करून सोल्युशन काडपाक जाय. आज आमी पळयता की स्ट्रे डॉग जे आसता ते कोण तरी तांकां जेवण घालता आनी जेवण घातलें म्हूण जायना. आमकां खबर आसा मनजात उपाशी उरपाक जायना, पूण म्हाका दिसता त्या लोकांनी तांकां घरा व्हरून पोसपाक जाय आनी तेणें देखभाल करपाक जाय. सो म्हाका दिसता हेजेरूय खंय तरी लक्ष घालून फुडें लोकांक जे त्रास जाता स्पेशली भुरग्यांक, कित्याक आज भुरगीं स्कुलाक वयता तेन्ना स्ट्रे डॉग सकाळीं फुडें बंच ऑफ स्ट्रे डॉग तेंच्या फाटल्यान लागता. आनी पयलीं आमकां म्हाज्या भुरगेपणां म्हाका खबर आसा, आमी जेन्ना रावताले तेन्ना कोणाक तरी लायसन्स दिवन डाक करून उलयता तें बंद केलां. सो इट इज ओके, बंद केलां बरें केलां, यू कॅनॉट डू दॅट वे, बट समबडी हॅज टू टेक द ओनर्स. आज गार्बेज मॅनेजमेंट जे आज आमी म्हणटा, ऑनरेबल सीएमान कलंगूट सालेगांव प्लॅटवर गेला, म्हाज्या मतदारसंघान केला आनी एक बरे प्लांट घातला, पूण मॅनेजमेंट खंय आहा? हाडपाचे गार्बेज ऑटोमॅटीक हांव पळयतालो की चिट्टी बरयल्या जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघान गार्बेज प्लांट घातलो, 4 तालुक्याचे गार्बेज थंय हाडपाचो, आमी सगळ्यांनी मान्यता दिली, प्लांट चालू जाला, पूण अजुनूय तो गार्बेज थंय हाडपाचो हो सुविधा अजुनूय करूना स्पीकर सर. आमचे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता पंचायत बॉडी लोकल बॉडीज आर फेल्ड इन द मॅनेजमेंट आनी वी हॅव टू एज वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आतां प्लांट घातल्या, सो इनक्लूड कलेक्शन करपाक जाय. आज ट्युरिजम कलेक्शन करता, कोण रोडा वयले कलेक्ट करता आनी कोण कलेक्ट करता. इट इज अ होलिस्टीक एज गव्हर्मेंट वी शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव जाणा की ऑनरेबल सीएमान म्हाका प्रॉमीस केला गेल्या असेंब्लीन, म्हणजे फाटल्या असेंब्लीन, की आमच्या मतदारसंघात आमी तालुकान जे आमचे 4 तालुक्याची गार्बेज घेता, कोणूच गार्बेज प्लांट घालूंक सोदना. आज तुवें पळयता खंय वेर्ना खंय ऑपोजिशन हाडटा आनी खंय ऑपोजिशन हाडटा, म्हणजे कोणाकूच नाका गार्बेज प्लांट. पूण आमच्या मतदारसंघान 20 टन निघून जायना, पूण आमी 100 टनाचो प्लस गार्बेज प्लांट घातलेलो आहा, वेलकमींग इट. आनी अशें करून जर आमच्या लोकांक जर खंय तरी सुविधा मेळना, आतां कलंगूट बरें आहा, तेंचे सालेगांव कलंगूट म्हणजे ते ट्युरिस्टीक बेल्ट, तांचे 300-400 टन अशेंच जाता हॉटेलाचो गार्बेज येवपाक. सो म्हजें सांगपाचें इतलें स्पीकर सर की आज ही बरी गोश्ट सरकार करता, प्लांट घातलेले आहा, अँड टू फीड दीस प्लांट वी शूड नाव फोकस ऑन द गार्बेज मॅनेजमेंट. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम पळयतलो खुबशी गोश्टी. आयुश हॉस्पिटल आमचें 50 बॉडेड हॉस्पिटल जे सावथ गोवाक चालू जावपाचें आहा. हांव आतांच आमचे कलिगा कडेन उलयतालो, आमचे सुभाष बाब, की आयुश हॉस्पिटल जे आमचे पेडणे भागांत घातलां, इतली लायन लागता आनी इतले पेशंट देशात म्हणजे आय एम नॉट सेइंग गोंयचे भायले पेशंट येवन लायन लागता आनी ते अपॉयंटमेंट आमी येवपाक आतां मुश्कील जाला. सो बेगिना बेगीन ते 50 बेडेड हॉस्पिटल तो चालू करता, कंप्लिशन ऑफ कॉस्टिंग 55.50 crores इज अ गुड सायन. आनी हांव जाणा की ऑनरेबल सीएम ते करून बेगीन आमकां सावथ गोवाक दितले, सो दॅट पेशंट जे आमचे सावथ गोवाचे जे सेम फेसिलिटी जर आमचे नॉर्थ गोवाचे आयुश हॉस्पिटलान दिवपाक गेल्या ते कंप्लीट जावपाक थंय आमकां मेळटले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयता, एड्युकेशन एंड स्कील डेव्हलपमेंट, NEPचे कोण कोण उलयता ते उलोवन स्पीकर सर, पूण स्कील डेव्हलपमेंट आज म्हाज्या मतदारसंघान एक ITI आसा आनी आमच्या मतदारसंघान कोर्सीस खुबशे चालू करता, पूण तांकां भुरग्यांक आज जाल्लें आसा की दे डोंट अंडरस्टँड वॉट इज स्कील. ते खंय तरी पयलीं इंजिनियरींग मेळना आनी खंय मेळना आनी खंय मेळना करून लास्टाक ITI घेता. But somehow down the line, I think the government's responsibility is to educate the youth of our state. It is just, ITI is not a failure in life. ITI is something when they are doing their skill, so that today, we being the youngest nation in the entire country, we have the workforce to supply to the whole world. आज आमी पळयता जपान अशे कंट्रीन जे केन्ना भितर तेंचे भायल्या लोकांक घेनासले, दे आर नाव वेलकमिंग बिकॉज देअर एजिंग पॉप्युलेशन इज बिकमिंग. There's nobody young to take over some parts of their livelihood to help them. So like this, if we have to make our youngsters who are in schools, colleges now in the 11th, 12th, to make them understand that ITI is just not failure in life.
आता कितें आता कोणाक इंजिनियरींग मेळना आय विल टेल देम यू डोंट गो टू इंजिनियरींग कॉलेजीस, you don't go to diploma colleges, you go to an ITI, skill yourself, take 2-3 sets of skills and make yourself employable by taking those skills, because employable is something which we have to see, which comes out of within themselves to learn. And that is why this ITI जे स्किल डेव्हलपमेंट मुवमेंट जो आज प्रधानमंत्रीन केल्लो आसा, आमचे चीफ मिनिस्टरान घेतलेलो आसा, म्हाज्या मतदारसंघात जशें हांवें सांगलें ITI काकोडा आसा, ऑल आर NCVT ट्रेड कोर्सीस, SCVT नाच, आमचे टोटल NCVT आमी करून घेतला. आमचे एक ते बिल्डींग बांदपाचें आसलें सर, हांव नको कित्याक ती बिल्डींग जशें स्कूल कॉलेजीचे बिल्डींग पयलीं जे पयशे येयल्ले जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फॉर अ स्पेशल बिल्डींग तो आतां स्कीम बंद जाली, पूण आजुनूय ते 7.5 कोटी ते पडलेले आसा. पूण आज हांव परतून फायल पळयतालो की फायल ती मुवमेंटूच जायना, ते बिल्डिंगा भितर स्पेस आसा, 1000 स्क्वेअर मिटर भितर बिल्डींग बांदपाक जाय, ग्राउंड +4 बिल्डींग, ते फुडें वचना. हांव रिक्वेस्ट करतलो CMाक की स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंटान भितर तेणें आज इतलो प्रोविजन केलां. सो एनहेन्समेंट ऑफ एक्झिस्टींग ITIs इंटू अ बेटर सिस्टम करपाक जाय. आनी तेणें प्रोविजन PWDन म्हाका एस्टिमेट करून धाडला, पूण बिकॉज ऑफ ब्युरोक्रेसी एंगलान भितर ते रिफ्यूज करता. म्हाका समजना स्पीकर सर, I don't understand. One side, Honorable CM is making such big provisions of 3,243 crores for education and skill development. It is a good sign. It is for our future of our children. But when the moment of building is coming and the file is moving in chakkars, what skill can we give them, Speaker sir? So I think Honorable CM has to also see that below him, whatever is there, that giving a provision is not going to happen. Whatever is required for the institute also has to be a big part of it, and somebody has to be responsible. Just moving the file as a MLA, I don't know. आम्ही आमदार झाला पोस्टमॅन स्पीकर सर, फायली घेऊन हाक्या घालून आमच्या रिजनल 4 टर्म MLA झालो सर, अजूनही खाक्यान घालून फायली घेऊन भोंवता स्पीकर सर. भोवलो म्हण काय ना स्पीकर सर, टेबल टू टेबल येता ब्युरोक्रेसीचे टेबल टू टेबल. रिजनल हांव डायरेक्ट सांगता, नाव घेवन सांगता, रिजनल रिलायन्सचो MLA कुर्तोरी हांवें पयला स्वता स्पीकर सर. सो इफ दिस इज हाव द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, स्पेशली इन स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंट आणि आमचे हितू भितर, आय थिंक वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन स्पीकर. ब्युरोक्रेसी हॅज टू वर्क इन अ सिच्युएशन when the demand has come in put forward. I think system should operate and system should give the best result. Provision in the budget he has made. Now we have to utilize this 100% budget, and that is why I request Honorable CM to look into this aspect also, Speaker sir. Speaker sir, one good thing has happened. I know that IGNO was always there, but today they have set up the institute in Goa, regional center in Goa. It's a good sign. Because there are a lot of dropouts in schools or colleges who want to do different schemes, in a sense, those who have been educated themselves, they want to become upskill themselves. So IGNO Center is what Honorable CM has made, and I am very thankful to him, because I remember Majya Matda Sangha IGNO Center, I had identified 4,000 square meters of land, of government land to give in to them, but somehow they wanted in a prime center, in the sense, one of the towns. But now I have seen that it is being set up. It is a very good school. It is a very good initiative taken by the Honorable CM in establishing the center in Goa, Speaker sir. Speaker sir, EWS आम्ही certificate म्हणटा. EWS ग्रांट इन एडा भितर आज प्रोविजन करपाचो विषय जो एडीड आनी नॉन एडीडान भितर कंपल्सरी करपाचो आसा, इट्स अ गुड सायन. आय हॅव सीन ऑनरेबल CM's बजेट, and it has been put into the system where EWS will be also introducing grant in aid institutions. It's a good sign, because in general category, as we all know, but introducing is one part of it. आज जर EWS सर्टिफिकेट जनरल कॅटेगरी कोण घेवपाक गेले, इट इज लायक भीक मागलेल्या भशेन करता स्पीकर सर. द स्ट्रीमलायन्स आर व्हेरी म्हणजे गायडेड आसा, आनी तितू भितर बाबा 8 लाख इन्कम, जो म्हाका असं केन्ना केलो बरें 8 लाख इन्कम एन्युअल, म्हणजे आवय बाबाचे 8 लाख इन्कम, आनी कितें घर प्लॉप एक जागो एग्रीकल्चर जागो नॉट मोर देन 4,000 स्क्वेअर मिटर्स, वा घर रावता ते नॉट मोर देन 80 स्क्वेअर मिटर्स, अशें करून घातले. हे सगळे जातरी थंय खंय तरी एक हें आसता की ताका दिवपाचें ना सर्टिफिकेट. जे EWS सर्टिफिकेट हांकां दिवपाचें ना, जर तेंचे तकलेन घातलेलें अशें आसा. हांव CMाक मागतलो की हेजे तोडगो काडचो, जो खऱ्यांनी EWS सर्टिफिकेट जर घेवपाक जाय, ताका सिम्प्लिफायड करून ताका बाबा खऱ्यांनी जे आमी पळयता तेंची परिस्थिती तशी आहा, जे इन्फ्लुएन्स मातशें अशें करूं शकता ते घेवं शकता, बाकीचे ते घेयना स्पीकर सर. आनी इतले जर EWS जर आमी जर फोकस करता जनरल कॅटेगरीक, सो द सिम्प्लिफिकेशन मस्ट नीड्स टू बी डन. आमी गोंयांत पळयता की म्हाज्या बापायच्या आज्याचें नांव अजुनूय 149 आसा, म्हजो शेअर डिफायन्ड ना, म्हजें घर जें आसा म्हज्या आज्याच्या नांवार आसा, पूण हांव त्या घरान रावता, पूण तेजो ऑटोमॅटिकली तें घर तुज्या आज्याच्या नांवार आसा म्हणून EWS सर्टिफिकेट एलिजिबल जायना. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करपाक गरज पडटली फुडें. सो ह्यो सगळ्यो फुडें वयता तेन्ना जशें हांवें सांगलां स्पीकर सर, की आज
सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वेरियस स्किम्स जे आमी इंट्रोड्यूस करता CMान खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो केल्ल्यो आसा आनी हे करता तेन्ना फुडें जे आमी गोंय निसर्गान आमचे भितर आसा आनी ताका सांबाळपाचें काम जे ऑनरेबल CMान ग्रीन क्लायमेट फंड जो नाबार्ड सिडबी वर्ल्ड बँक 1650 कोटीचो जो हे पाटी यूज करपाचो काम जे करपाचें ह्या बजेटान प्रॉमिस केल्लें आसा म्हाका लक्षात आसा की CM करूं शकता पूण ताका फक्त एडमिनिस्ट्रेशन ते यूज करून घेवपाक खंय तरी तो फंड यूज करून जे खातीर तो करपाक केल्लो आसा हो फुडें व्हरपाचो भाग तो ऑनरेबल CM अशें करतले आज जशें हांवें सांगलां की आमी पळयता आतांच कॉलिंग एटेन्शन जेन्ना आमचे विजय बाब सरदेसायान हाडलेले रिगार्डींग सिनियर सिटीजन आनी स्पेशली एबल्ड पीपल हांव म्हणटा स्पेशली एबल्ड पीपल आज आमचे 100 बेडेड IPHBs अशें म्हणप न्ही आमी पूण ते म्हणटा IPHBs म्हणटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल म्हणजे आमचे बांबोलीं आसा इट इज गेटींग एनहेन्स टू 100 बेडेड आमी पळयता की पेरंट्सांक खुबशे गोश्टी जाता की भुरग्यांक जेन्ना रेस्टलेस जाता तेणें सांगलां आमचे मतदारसंघान स्कुलान जे आमी तो रूम घातला तूं सेन्सर रूम म्हणटा आमी ताका सेन्सर रूम त्या रुमा भितर कूल जाता भुरगीं आनी दे गेट हायपर जाल्ली भुरगीं कम्फर्टेबल जाता अशें IPHBनूय तशेंच करपाक जाय बेश्टें तांकां पेशंट तपासले वखदां दिली म्हणून करपाक जायना सो वी शूड हॅव मॉडर्न सिस्टम्स in understanding the patients coming to that IPHB hospital. Even though we made a 100-bedded hospital, we should make the amenities, and if required, some of these things should be outsourced to people who have got skills in doing this, because it's very important. केलें म्हणून हांवें पळयलां गव्हर्मेंटाची हॉस्पिटलां आमी बांदल्या तितून भितर OT घातल्या आज ते OTन भितर OT चलच ना ते दोतोर ना कांयच ना अशें जावपाक जायना स्पीकर सर if required government has to take it up into a different way. I know that honorable CM can do it and विश्वजीत बाब म्हणटा आज ना पूण तो करतलो सो म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ह्यो गोश्टी जेन्ना IPHB 100 बेडेड हॉस्पिटल जे आज चालू करतले ह्या वर्साक तितून भितर जे ट्रिटमेंट करपाक जाय लोकांक आनी तितून जे स्पेशलायजेशन कितें जाय तें मातशें इंट्रोड्यूस करून आनी आमी सरकारान ना चलत ते कोण तरी स्पेशलायज्ड एरिया भितर तांकां दिवन हे लोकांक आमचे बरें करपाचो प्रोविजन हो ऑनरेबल CM करतलो हे म्हाका खबर आसा स्पीकर सर आज आमी पळयता की गोंयभर आमी पळयता की सगळे रस्ते ऑलमोस्ट जाल्ले आसा थोड्या गोश्टीन मे बी उरलेले आसतले चडशे म्हाका दिसता 85-90% रस्ते जे गोंयान आसा हे हॉटमिक्स जाल्ले आसा पूण आमी पळयता की आज ह्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना बारीक गोश्टी तेन्ना खेड्या गांवांनी रस्ते करपाक सोदता पांयवाटी आसता वो 4 मीटर रस्ते करून सोदता वो 5 मीटर रस्ते करून सोदता भितरले रस्ते एनक्रोचमेंट खूब जाल्लो आसा स्पीकर सर एक्झिस्टींग रस्त्याचेरूच एनक्रोचमेंट जाल्लो एक TCP म्हणटा की खंय तरी 30 मीटर रस्ते धरपाक जाय वो 20 मीटर रस्ते धरपाक वो 15 मीटर रस्ते धरपाक जाय आनी तितून भितर इल्लिगल एनक्रोचमेंट जे 30 मिटरा भितर आसा ताका कोणाचें परमिशन घेनासतना बांदता आनी मागीर खंय तरी काडपाक वयता तेन्ना ह्यो गोश्टी मायकल करूं शकता कित्याक मायकल केल्यार CSR खूब आहा मायकला पयला आपणाचे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर CSR घेवन सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब आता ताका कित्याक तेजें ट्युरिजम वेळा आमचे सारकें तशें जायना स्पीकर सर ते घेता तांकां बरेपणान तो पयशे दिता आनी तो रस्तो वाडयता आनी तो स्वताचे 100 वर्सांनी करता हें हांवें पयल्लें आसा कितलेच वर्सां करता आतां तो दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी वयत गेला म्हणजे आमचे दिलायला तेजो दिलायला कॉन्स्टिट्युन्सी करपाक गेला आतां तिसरे वयतली चवथे वयतलो पूण ताका आतां चलता स्पीकर सर कित्याक ताका CSR मेवता पूण आमचे सायडीन सारके जो रुल्स एंड रेग्युलेशन जे केल्या हांव सदांच ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करतालो आतां म्हणटा TCP मिनिस्टर विश्वजीत जाला की सगळ्यो गोश्टी 17B 16A हे सगळे गोश्टी बऱ्यो आहा पूण जेन्ना रोड जेन्ना वायडनींग एज पर TCP एक्टा भितर हो 30 मीटर आहा 15 मीटर आहा हो 10 मीटर आहा हो 8 मीटर आहा हो कितें आसा तितून भितर एक प्रोविजन करचें TDRचे आज पासून ते करूं ना हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की TDR जसो हो म्हज्या बरेपणान जर तो रस्तो दिता तर ते एरिया भितर जो सपोज जर 100 FAR आहा तो 300 FAR दी तांकां तो यूज दुसरे कडेन करूं शकता हें लक्षानूच घालना सरकार स्पीकर सर हे लक्षान घालपाक जाय आतां मायकला सारकें सगळें जावंक शकना स्पीकर सर मायकल कितें आहा मायकला कडेन आसा CSR खूब सो तो करता आनी तो करता खऱ्यांनी करता ते ही कॅनॉट डिनाय इट आतां नांव दाखयता केला तेणें खूब सकयल केल्या ड्रीम सकयल केलें कलंगूट ड्रीम केलें सकयल ते सकल केला आनी कितें केलें सो इट इज पार्ट ऑफ हीज कमिटमेंट बट सगळे आमदार कडेन जाता अशें ना स्पीकर सर सो TDR कॉन्सेप्ट जर घातलो जाल्यार इवन इफ वी कॅन स्पीक टू देम वी कॅन आस्क देम टू गिव दीस लँड फॉर ब्रॉडनिंग and subsequently whatever FAR can be consumed in anywhere
वेरेवर ही वॉन्ट्स त्याचे 149 घालून दिवपा जाय स्पीकर सर. हे केन्ना करतले स्पीकर सर आमी. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना फुडल्या प्लॅनिंग करता तेन्ना करूंक पडटलें. कित्याक आज 2013तल्यान 1 जानेवारी 2013 एक स्क्वेअर इंच आमचे कडेन गोवा स्टेटी कडेन विदाउट द कन्सेंट कॅनॉट बी एक्वायर्ड. हांव सुदीन बाबाक खबर हांव कितें सांगता कित्याक तेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता तेन्ना आमी जेन्ना हें करता तेन्ना आमी फुडें व्हरपाक जाय. सो ह्यो लक्षांत दवरून आज आमी पळयता की फुडें वयता तेन्ना जे प्रोविजन ऑनरेबल CMन केला वॉटर सप्लाय 250 crores, इलेक्ट्रिसिटी 4,000. Honorable member, the house is extended by 5 minutes. I'll continue, Speaker, sir. Thank you. Extended? 5 minutes. 5 minutes. कोण ना रे उलोवपा 6% उलोवपा जाय ते house. Nobody is going to speak. They are not pressing also. So you want to speak after the tea break? After, please. I want to The house is adjourned till 4:30. Thank you.